Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 सगळे दोळे बंद करूया. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. ह्याच्या दिसा तुवें आमकां जायतें तुजें उतर शिकयलें, जायते गोवायक्यो आमी आयकल्यो आनी तुवें आयज आमकां ह्या उतराची खात्री आमच्या जिवितान हें उतर खरेंच जिवें म्हूण तुवें आयज आमकां एक वळख दिला आनी दिसा दिसपटी तूं दिताय. ह्या रितीरांतल्यान आयज आमकां जी आमी हांगासर एकठांय जालेली आहा ह्या रितीराक सुरू जालेलो दीस पर्यंत आयचो दीस पासून आयज जें कितें आमी उतर आयकलां ह्या उतरांतल्यान जायती आमच्या मनाची नवसरणी तुवें केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता बापा आनी तुका आमी आर्गां दिता. तशीच रितीर फुडें व्हरपाक आयचो दीस आनी जो फाल्यांचो दीस आसा ह्या 2 दिसांतल्यान पासून तूं जायतें आमकां तूं आनिकूय शिकयतलो आनी भावार्थान आमी कशीं वाडचीं तुज्या उतरान तुज्या उतरान तुजे येवजणेन तुज्या अधिकारान जो तुवें आमकां दिलोलो आहा तातूंत आमी कशीं वाडचीं आनी कसो तो अधिकार जो तुवें आमकां दिला ताचो वापर आमी करचो हें तूं आमकां सारको समजून शिकयता आनी सगळें तुवें आमकां शिकयलां म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. ही शिकवण सुरू करच्या आदी तूं हें सगळें आमकां तुज्या उतरांतल्यान ह्या टिचिंगांतल्यान ह्या शिकवणेंतल्यान तूं आमकां हें शिकयता आनी आमचे जायते जे प्रश्न आसा आजून पासून घोडे खंय ना खंय आमच्या काळजाच्या कोणशार एक प्रश्न आसत आमच्या जिवितान ते प्रश्नांचो पासून जबाब तूं ह्या शिकवणेंतल्यान आमकां दिता म्हूण आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता बापा. पळय तोतम्या तुका आमी दिनवासता जे सगळे जे गूट जे लिपोंत आसा आनी जे खालीपण आमच्या जिवितान एका कोणशांनी एका कॉर्नरान जे खालीपण आमचें आहा त्या उतरा प्रमाणे तुवें तें भरून काडलां म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता बापा. जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुजें सगळें वर्तें देण्या पासत जशी आमकां एका सोडवणदाराची गरज त्या वायटांतल्यान आमी भायर सरपाक तो सोडवणदार तूं जावन आयलोय आनी आमची सोडवण तुवें केली. ह्या सोडवणेचो नियाळ सदांच आमच्या काळजान हो जिवो उरचो म्हूण तूं आमकां ही सोकोत दिता तें जिवें उरोंक म्हूण तुका आमी जेजू दिनवासता आनी आमी तुका आर्गां दिता. जे भाशेन इज्रायल पोरजेक बापा तुवें गुलामपणांतली सोडयली तशींच पातकाच्या गुलामपणांतल्यान तुवें आमकां ह्या सोडवणदारा उद्देशी सोडयल्या आनी सदांच आमी तसो नियाळ करूंक सदांच आमी तो उडास दवरून आमच्या काळजान हें फुडलें जिवीत पासून जें जिवीत तुवें आमकां फावो केला ही फुडली आमची जिविताची वाट आसा ह्या फुडल्या जिविताची आमची जर्नी आहा ह्या सगळे जर्नीन तूं आमचो सांगात जालाय आनी आमकां सदांच तूं उगडासा काडटाय जे जेजू उद्देशी तुवें आमकां कितें केलां आनी हें जिवीत जियोवपाक आमकां एकदम सोंपें तूं करता ह्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. ही शिकवण जी आतां आमी आयकुपाची आसा तूं आमकां शिकोवपाचो आसा ही तुवें सारकी सोंपी केल्या समजोवंक सोंपी केल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी वाखाणटा. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. बैठो कुर्सी में बैठो चलो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. कसो चल्ला तुमचो रेतीर? थोडी आयज आयल्या वेलकम तुमकां. प्रेज गॉड. केन्ना आमी अशें समजया नाका आमी लेट पावल्या आमी सदांच टायमार पावता देव आमकां टायमार पावयता करेक्ट. एक उतर आमचें आख्खें जिवीत बदलोवंक पुरो वयव ना पूण तें एक उतर जें आमी आयकता खऱ्या मनान काळजान तें आमी स्विकारूंक जाय सारकें वयव ना. तें एका उतराची काल आमी बियेचें उदाहरण घेतालें काल आमी बियेचें उदाहरण घेतलेलें शिकवणेन बियो कितें आसता आमी हाडटा रोवपाक वयव ना त्यो रोयल्यो जाल्यारूच तेजें फळ आमकां मेळटा. रोयना जाल्यार मेळटा ना न्हू. बी हाडली आनी घरान दवरली थंय जाल्यार फळाची आश करूंक जाता ना. आनी बी कितल्यो आसता हजारांनी एक बी वयव ना. सो तें एक उतर पुरो सारको तेजो सिस्टम जाणा जावन ते त्याच सुवातीचेर लावन ताची एके भाशेन आमी कुयदाद करून ती समजणी घेवंक वयव ना. आनी तें तर उतर जें बी जावन आसा देवाचें उतर तें बी जावन आसा तें सारकें मातयेर घेवन ताजी आमी उतरा प्रमाणे कुयदाद करून फळ आमकां चुकचें ना वयव ना. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो पयले दीस आमी कितें पयलें फर्स्ट दीस आमी कितें शिकल्या
मातशें रिवायज करुया आनी मागीर कंटिन्यू करुया. पयले दिसा यू ऑल वेंट सो फार टू सिट. विल पुट आउट द AC. यू ऑल कम इन फ्रंट. हालेलुया. पयले दिसा कितें आमकां कित्याक गरज, सोडवंडाराची आमकां कित्याक गरज तें आमी शिकलीं. कित्याक गरज वय ना, देवान मनशाक रोजलो, मनशान देवाचें उतर मोडलें आनी मनशा भितर कितें सरलें, पातक भितर सरलें. पातकाचो सोयम मनशा भितर आयलो. करेक्ट न्हू. सो पातकाच्या सोयंबाक लागून आमकां कोणाची गरज पडली? सोडवणदाराची. सारकें. सोडवणदाराची गरज पडली आमकां. आनी येवजून बापाची केन्ना मनशान पातक केल्या उपरांत सुरवातेकूच संवसार रोसचे आदिसानूच बापाची येवजण आसली सोडवणदाराची. सोडवणदार आमकां दिवपाची, कित्याक बाप जाणा असलो. हालेलुया. तें जालें. मागीर आमी काल कितें शिकलीं? सोडवणदार कशे भाशेन आयलो. मारयेची खबर शिकोंक ना आमी? उदाहरण लूक चॅप्टर 1 आमी शिकल्या न्हू काल. सो तातूंत आमी कितें पळयलें? सोडवणदाराची आमकां गरज. आनी सोडवणदार केन्ना आयलो? जायत्या वर्सांनी. करेक्ट न्हू. जायत्या तेंपान जेन्ना सोडवणदार आयलो मारयेच्या जिवितांतल्यान आमी शिकलीं. आनी आयजूय म्हाका दिसता ह्या टेस्टिमनीन आमकां रिविजन जालां की जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. सो आमी कितें करूंक, आमी कितें म्हणूंक फावो? जावं म्हजे सोवे ह्या बरयलेल्या उतरा प्रमाणे. थँक्यू जीजस. हालेलुया. समजता. पूण आयज आमी शिकोया जेन्ना सोडवणदार आयलो, सोडवणदार फकत मिलाग्र्यो करूंक, बेऱ्यांक कान दिवंक, दोळे जे कुड्डे दोळे आहा ते उक्ते करूंक, मेलेल्यांक जिवन करूंक, इतलेंच करूंक सोडवणदार येवंक नासलो. सोडवणदारान आमकां आमची सोडवण केली. जे पातकी सोयंबान आमी आसली आमकां सोडयली. येस, सोडयली. आनी ताणें आमकां सोर्गींचें राज शिकयलें. करेक्ट न्हू. कितें म्हणलें जेजून? आपूण सोर्गींचें राज तुमकां सांगूंक आयला ओ शिकोवंक आयला. करेक्ट न्हू. सो फकत मिलाग्रो पेखवण्योच केल्यो? सोर्गींचें राज. जेजू कितें म्हणटा एके सुवातीचेर जेन्ना शीस तो धाडटा कोणशांनी वसात म्हणटा, 70 आनी 2 जाण ताणें धाडले 2 करून. येस न्हू. आनी कितें सांगलें ताणें? म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडात, पेखवणी करात. वय ना. आनी ते सगळे करतात आनी धांवन येतात आनी कितें सांगतात? देंवचार काडले तुज्या नांवान आनी जालें, बरें जालें. जेजू कितें म्हणटा? तें केलां म्हूण तुमी खुशाल चोड जायनाकात, पूण सोर्गीच्या राजान तुमचें नांव बरयलां म्हूण तुमी संतोश करात ओ खुशाल जायात. हालेलुया. संतोश कसलो आमकां चोड आसपाक जाय? सोर्गीच्या राजाची वळख आमकां मेळ्ळी. आमकां सोर्गीच्या राजाक जी आमी फावो नासली देवा मुखार उबी रावपाक, तें देवान आमकां फावो केली. जो आमचो संबंद बापा सोरशिल्लो तुटलेलो, तो संबंद जेजून परत्यान घडोवन हाडलो, जोडून हाडलो म्हूण आमी संतोश बरी जावपाक जाय. जेन्ना जेजू आमच्या सांगाता आसता देंवचार पळोवन वयतलेच, कित्याक तुज्या भितर आसा तो सगल्यान व्हरतो. ग्रेटर इज द वन हू इज इनसायड ऑफ यू देन द वन हू इज इन दीस वर्ल्ड. वय ना. तुज्या भितर आसा तो सगल्यान व्हरतो. सो व्हरतो तुज्या भितर आसा आनी जेन्ना तूं जेजूच्या नांवान कित्याचेर अधिकार घालता तें काम जावंकूच जाय. वय ना. जरी तर देंवचार लागलेलो आहा, जेजूच्या नांवान जेन्ना तूं हुकूम घालता ते देंवचारान वचोंकूच जाय. खंयचोर तरी आमी इन्सिडंट पवित्र पुस्तकान पळयलां की जेजून ताका हुकूम घातला आनी तो वचोंक ना. जालां अशें? जेजूक पळोवनूच ते ट्रेम्बल जाताले आनी म्हणटाले तूं कित्याक आयलाय? आमी जाणा तूं कोण तो. तूं बापाचो पूत. आमी जाणा तूं कोण. जेजू म्हणटा बी क्वायट एंड गेट आउट. येस ओ नो. सो जेजू जेन्ना आमच्या भितर आसता दॅट इज बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस. पूण आमी संतोश कसलो करपाक जाय? देंवचार वयतात म्हूण, मिरेकल्स जाल्यो म्हूण संतोश कसलो? बापा सोरशी आमी जी पातकाक लागून जी पयस सोरलेली आयज तो संबंद घडोवन आयला म्हूण आमी संतोश बरीत जावपाक जाय. वो आमचो संतोश. हालेलुया. वो देव जो पातकाक लागून मनीस देवा सोरशिल्लो पयस जाल्लो, पातकाक लागून मनशाचो संबंद तुटलेलो, वो आयज परत्यान जेजून घडोवन हाडला. हालेलुया. एकल्या मनशाच्या पातकाक लागून सगळीं आमी पातकी जाली आनी एका मनशाचें उतर सांबाळलेक लागून कितें जालें? सगळीं आमी नितीवन जाली. ह्या नितीवनपणा खातीर आमी चड संतोश मनोवया. हालेलुया. आनी हें नितीवनपण जावन कितें आसा? आमी जोडून घेतलेले देणे न्हय, फुक्याचें देणें. वय ना.
सो जायते पाटी आयज आमी जी गोवायकी आयकले ते गोवायकेन आमी म्हूण पळयलां कशे भशेन आमी पडटा आनी कशे भशेन सोयतान येता आमकां नाडूंक आनी म्हणटा तुका फावो ना, यू आर नॉट वर्दी, तुका फावो ना, आनी हे भाशेची आमकां चिंतना घालता, वयव ना. पूण हे भाशेची जेन्ना आमकां चिंतना येता आमी समजोंक जाय ही चिंतना देवा कडली न्हय, पूण ही चिंतना दुस्माना कडली. कित्याक दुस्मानाक नाका जे देवान दिलां तातूंत आमी संतोश जालेली, ताका लागून दुस्मान आमचें मन खंय घालता, तुवें अशें केलां, तुवें तशें केलां, वयव ना. आयज आमकां जेजू आयलो म्हणटा ते पातकाच्या सोयंबातल्यान सोडोवपाक, वीच इज करेक्ट. बट एट द सेम टायम जेजून जी पातकां ते सोयंबाक लागून जी आमी पातकां आदारतालीं ती पातकांय ताणें आमची त्या रोगता उदेशी बक्षिल्या. हालेलुया. ओके, आतां तुमी सांगात जेन्ना जेजूक तुमी आपलो सोमी दोनी मातशें आमची ही शिकवण उंचली कशी करुया. सो तुमी ध्यान दिवन आयकात. ओके, सादी शिकवण आमकां कितें, जेजूच्या नांवान तुमी देंवचार काडटले, वय जेजूक हांव सत मानता, हांव काडटा देंवचार. जेजूच्या नांवान आमी पिडेवन तांचेर हात दवरतले आनी पिडेवंता बरी जाता, वयव ना. हें आतां आमकां बेजीक टिचींग जालें. पूण आतां आमी हेजी खोलायेची शिकवण आमी घेवंक जाय सामकें. आतां जेन्ना आमकां गमलें देंवचार भायर सरता, पेकोवणी जाता, सगलें जाता जेजूच्या नांवान, वयव ना. तूं जेन्ना भावार्थ दवरता, इफ यू बिलीव, लेट इट बी डन अन टू यू अकॉर्डिंग टू युअर फेथ, वयव ना. आतां जायते फावटी आमी आतां क्रिस्ती भावा भयणां म्हणटा, वयव ना. आतां आमी क्रिस्ती भावा भयणां कोणाक स्वत मानता, क्रिस्ताक स्वत मानता, आनी क्रिस्ताच्या नांवान आमी कितेंय करूंक जाता म्हूण आमकां पुस्तकान बरयलेलें आहा. करेक्ट न्हू? सारकें वो सारकें न्हू? ओके. जी क्रिस्ती भावा भयणां ना तेंच्या जिवितान कांय जायना, भावार्थान कांय जायना, जाता. पूण कसलोय जावं तेंचो भावार्थ, पूण कसलेय गजालीन जो भावार्थ आसता ते मनशाक घडोवन येता. पूण जे साल्वसांव आहा ते फकत कोणा कडल्यान मेवता, जेजू कडल्यान, क्रिस्ता कडल्यान. हालेलुया. समजण येता तुमकां? केन्ना केन्ना आमकां दिसता ओके हें तर क्रिस्ताक स्वत मानल्या उपरांत जाता, पूण देर आर पीपल इन द वर्ल्ड, संवसारान आनीक जायतीं मनशां आहा तिवूय भावार्थांचें कितें मागता तांकां मेवता. भावार्थ आसा थंय कितेंय घडोवन येता, पूण जी सोडवण जी आहा पातकी सोयंबातल्यान ओ पातकांतल्यान ती फकत आमकां फावो जाता कोणा कडल्यान, जेजू कडल्यान. जेजू बगर कोणाच्यानूच मनशाक बोगसोणें दिवपाक जायना. कोणूय तो जावं दी ह्या संवसारान, विदाउट जिजस, जेजू नासतना बोगसोणें कोणाकूच ना. कित्याक पातकाचें फारीकपण जावन आसा मरण, आनी तें मरणाचें फारीकपण दिलां कोणें, जेजून. समजता? इतलें आमी तर क्रिस्ती भावा भयणां क्रिस्ताक स्वत मानपी हें जावन आसा सारकें मेन आमची सारकी खास मेसेज जावं खास आमची एक खात्री जेजू क्रिस्ता सोवे की आमच्या पातकाचें फारीकपण फकत जावन आसलें एक मरण, तें मरण जेजून घेतलां. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आमी जरी तर आतां चिंतलें ओ सोडवणदाराची गरज, सोडवून येयलो, सोडवून केली आनी केलो, करेक्ट न्हू? आतां जेन्ना तेज्या उपरांत आमी स्वत मानून पातकान पडल्या उपरांत गिल्ट येवचें ना, उणेंपण येवचें ना. कोणाक पातक केल्या उपरांत उणेंपण येना, सांगात? येता तुमकां ओ येना? उणेंपण म्हणजे गिल्ट येता पातक जाल्या उपरांत. ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आतां कसले भाशेचें गिल्ट येता तुमकां, म्हणजे कितें येता तुमच्या मनान, कितें अशें येता उदाहरणाक येता म्हूण तुमी अग्री जाल्यार आतां सांगा न्हू. आं सांग ब्रदर. ना गिल्ट कितें येता, वायट केल्या उपरांत गिल्ट कितें येता भितर, उणेंपण कशें येता भितर, खालतीकाय कशी कितें येता. You feel suffocation, you feel like choked, yes? Then you feel like that and go, you just ask God to do what? To forgive me, correct? आमी मागता कितें, म्हजी पातकां बोगोस. सो ते मागच्या पयलें म्हाका कितें दिसता, पातकां बोगसोंक ना, सारकें न्हू? वयव ना. समजता? जेन्ना आमी कितें वायट केलें, जेन्ना आमचे कडेन कितें पातक घडलें, आमकां एक उणेंपण येता, आमकां कांयच आनीक फावो ना देवा कडल्यान, कित्याक हांव एक पातकी जालो आतां, वयव ना. काल हांवें म्हणलां जेजू म्हाजो सोमी दोनी सोडवणदार, आनी आयज म्हजे कडेन पातक घडलें. जाता हें तुमकां? आनी प्रिवियस डे जेजूच्या नांवान देंवचार काडलेलो आनी तें जावन येयलेलें. आतां कितें कंडिशन मायंडाचें? तुमकां समजता हांव कितें सांगता तें? हें समजून हे सुटका जातली, सुटका हितून. समजता? गिल्ट येता?
खालती काय उणेपण येता भितरसून पातक घडल्या उपरांत वायट घडल्या उपरांत येता आनी अनलेस एंड अंटील हांव देवाक म्हजें पातक उच्चारिना म्हजी पातकां भोगसोना हे भाशेन म्हाका चिंतना येता. करेक्ट न्हू? येता येना येता. आनी जरी तर आमी कन्फेस करूंक ना जावं आमकां खात्री पडोंक ना देवान म्हाका बक्षिलां म्हूण जाल्यार आमी कसलें जिवीत जियेता? उणेपणाचें गिल्टाचें न्हू. खालतीकायेचें गिल्टाचें म्हाका फावना घोडेक सोदां काल हांव इगोर्जेक वयता पूण आतां म्हाका मन येना कित्याक हांव पातकी हांव कशें थिंगा उबें रावं वचून देवा मुखार म्हाज्यान देवाक पळोवंक पासून जायना. सो बेसिकली बॉटम लायन कितें आहा म्हजें ध्यान मन म्हजे कोरणेचेर थरलेलें आहा. करेक्ट न्हू? हां म्हजें ध्यान मन कित्याचेर थरलेलें आहा? म्हजे कोरणेचेर. म्हजी कोरणी बरी सर्गींचें राज म्हाका म्हजी कोरणी चुकली म्हाका इफेनाची वाट वयवना अशी म्हाजी चिंतना येतात आमकां. करेक्ट? पूण पवित्र पुस्तक नवो करार जेजूची खबर जे शुभ वर्तमान म्हणटा खुशालकायेची खबर आमकां म्हणटा तें तशें आमकां सांगोच ना. जेन्ना संवसार आमकां म्हणटा तूं पातकी जाल्यार तुका फावना तुवें पयलें दिमी मोडून रडोंक जाय तुज्या पातकाचें रडणें हें आमकां संवसार सांगता. पूण पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवया. तयार आहात तुमी पळोवंक? पयल्या उपरांत त्या प्रमाणे आमी स्वत मानून तशी आमी चलपाक जाय. ओके पयलीं आमी कितें करया एफिशियन्स 2:8 या. ओके सोडवणदाराची गरज म्हणजे आमकां सेफ जावपाक गरज. करेक्ट? आतां आमी कालचे पोरचे शिकवणेन कितें पळयलेलें आमी पातकी स्वयंबाची जालेली आमी पातक आदारतालीं सो आमकां कोणाची गरज आसली? सोडवणदाराची. तो सोडवणदार आतां आयलो. सोडवणदार त्या खुर्सार मेलो. तिसऱ्या दिसा देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी आयज आमी स्वत मानता की आमचो जेजू जिवो आसा आमचे मदें म्हूण वयवो ना? ओके हांगा कितें बरयलां? For by grace are you saved through faith and that not of yourself, it is a gift of God. कितें आमकां बापाचें देणें? कितें आमकां बापाचें देणें? For by grace are you saved through faith and that not of yourself, it is a gift of God. कोंकणीन वाच. कारण देवाचेच दयाळायेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. देवाचे दयाळायेन आनी भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. जेन्ना हांव म्हज्या पातकाक रडटलें तेन्ना म्हजी सोडवण जातली हो भावार्था उद्देशी सोडवण जाल्या. हें कितें तरी वयता आमच्या तकलेन मनान वयता कालचान वयता उतरां हांव म्हणना देवाचें उतर सांगता येता सजमता न्हू. हांगा कितें म्हणलां? फॉर बाय ग्रेस आर यू सेफ थ्रू फेथ. आतां आमी कुरपे उद्देशी जी कोंकणीन बरयल्या दयाळाय. कृपा म्हणजे कितें? ग्रेस म्हणजे कितें? गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हीज पावर हीज एबिलिटी हीज अनॉयंटींग. कितें देवाचें आहा तें? देवान म्हाका देणें कशें दिलां म्हाका फावो नासतना. समजता? मनशाक फावो केन्ना? एक मनीस तर कामाक वेता तेच्यान म्हणूंक जायना सॅलरी म्हाजो गिफ्ट म्हाका म्हणटलो कोणी? तुमी सगळीं कामाक वेतात एंड ऑफ द मंथ तुमकां सॅलरी मेवता बँकान मेवतली नाल्यार एनवेलपान मेवतली येस ओ नो? सो जेन्ना एनवेलपान तुमकां सॅलरी मेवता तुमी म्हणटा हो गिफ्ट म्हजो. कित्याक तुमी म्हणनान? बिकॉज यू वर्कड फॉर इट. तुवें काम केलां वयवो ना? आनी जरी तर काम करिनासतना केन्ना आमकां कोणी गिफ्ट दिता वेडिंगाक जावं कसल्या फंक्शनाक गिफ्ट येता तेन्ना आमी खुशाल जातात वय. गिफ्ट म्हणून मानून घेता आमी म्हणटा कितले हेजें सांग दिता म्हणटात आमी गिफ्ट मेवता आसतना. ना गिफ्ट म्हणजे कितें तो फुकट. सो देवाचे दयाळायेन आनी भावार्था उद्देशी आमची सोडवण जाल्या. देवाचे दयाळायेन आनी भावार्था उद्देशी आमची सोडवण जाल्या. फॉर बाय ग्रेस आर यू सेफ थ्रू फेथ अँड दॅट नॉट ऑफ युअर सेल्फ. तुजी कांयच हितून योगदान ना तुजें कांयच हितून कोरणी ना. हें सगलें कितें? इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. हें जावन आसा कितें? देवाचें देणें. सो देणें आसता त्या सुवातीचेर म्हजें कितेंच फारीकपण आसना. समजता? सो आतां हें फारीकपण ओके कॅन यू गो इन AMP?
फॉर इट इज बाय ग्रेस. ही कृपा म्हणजे कितें? गॉड्स रिमार्केबल कंपॅशन. देवाची दयाळाय, देवाची काकूत, देवाची दयाळाय म्हणटा. कंपॅशन म्हणजे कितें? दयाळाय. करेक्ट? दयाळाय आनी देवाचो फावर तुका क्रिस्ता सोरशी लागीं हाडटा. गॉड्स रिमार्केबल कंपॅशन एंड फेवर ड्रॉईंग यू टू क्रायस्ट दॅट you will be saved when you ask for the forgiveness, or when you cry, or when you pray to forgive me, and then God will forgive you. Have mercy on me, and then God will have mercy on you. Is it? जाल्यार ही देवाची दयाळाय जायना. देवान आपले दयाळायेन आनी भावार्था उद्देशी आमची सोडवण केल्या. सो जेन्ना देवान आपले दयाळायेच्या उद्देशी आनी भावार्था उद्देशी तर आमची सोडवण केल्या, आयज आमी ते भावार्थान स्वत मानून ते सोडवणेन जियोपाचें काय आमी आमच्यो कोरण्यो करून आमचें फारीकपण जावं आमचें बोगसणें मेळोवन घेवपाचें? समजता? आमी जेन्ना चिंता कुसियेस आमचें एक खालतीकायेचें घेवन, एक उणेपणाचें घेवन, जावं एक सारकें नाकारलेलें कशें जिवीत घेवन आमी चिंता, जेन्ना हांव मागतलें, जेन्ना हांव देवाक सांगतलें हांव अमकें अमकें कोत्ता बोगसणें फावो करून घेवपाक, तेन्ना तूं म्हाका बोगशितलो म्हूण हांव स्वत मानता. म्हणचे हांव कित्याचेर डिपेंड रावता? म्हजे कोरणेचेर. समजता? पूण बोगसणें जावं म्हजी सोडवण म्हजे कोरणेचेर जावंक ना, पूण ती ताची दयाळाय, ती ताची कृपा. समजता? ती ताची दयाळाय. दॅट इज हीज कंपॅशन एंड फेवर ड्रॉईंग यू क्लोज, ड्रॉईंग यू टू क्रायस्ट दॅट यू हॅव बीन सेव्ड. नाव यू आर सेव्ड फ्रॉम वॉट? यू आर सेव्ड फ्रॉम वॉट? तूं कित्यांतल्यान साल्वार जाला? एक्चुअली डिलिवर्ड फ्रॉम जजमेंट. जजमेंट फॉर्मण, झोट्टी. जजमेंट म्हणजे फॉर्मण न्हू, जोट्टेचें फॉर्मण, जोट्टी न्हू. सो तूं जोट्टी जी आमी म्हणटा न्हू, आदी आमी म्हणून नासली म्हज्या पातकाचें फारीकपण हांवेनूच दिवंक जाय. केन्ना म्हणलां तुमी? हांवें म्हणलेलें म्हज्या पातकाचें फारीकपण हांवेनूच दिवचें पडलें ना. हें म्हाका असलें म्हजेर आयलां हांव दृश्ट कित्याक हांव पातकी म्हूण. हें म्हजेर असलो येयला संकोश्ट कित्याक हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हूण. म्हाका उगडास हांव लेट मी शेअर माय थिंग. हांव म्हजेंच उदाहरण सांगता. सुरवातेक जेन्ना म्हाका समजणी स्वताची नासली, पवित्र पुस्तकाचें म्हणल्यार मातशें कितें जेजूचीच खबर, पूण स्वत खबर नासलें. जेजून कितें म्हणलें त्या जुदेवांक, ज्या जुदेवांनी ताजेर स्वत मानलें, कितें म्हणलें ताणें तांकां? तुमी तर म्हजे शीस जाल्यार म्हज्या उतरान तुमी रिगोन रावात, ओ कंटिन्यू करात. अबायड इन माय वर्ड, अँड वेन यू रिमेन अबायड इन माय वर्ड. हें ताणें कोणाक सांगलां? भावार्थ येवन आसलेलें तांकां न्हय. ही सेड टू देम, टू दोज ज्यूज हू बिलीव्ड इन हिम. सो जे कोण तेजेर स्वत मानतालो पळय तांकां सांगलां. समजता? इन जॉन 8 आहा तें आमकां. ते कोण पळय ताजेर स्वत मानताले पळय तांकां जेजून सांगलां. ऑन भावार्थ्यांक न्हय, भावार्थ्यांक सांगलें. कितें म्हूण? तुमी तर म्हजे शीस जाल्यार म्हज्या उतरान तुमी रिगोन रावतल्यात, आनी म्हज्या उतरांतल्यान तुमकां स्वत कळोन येतलें, आनी तें स्वत तुमकां स्वतंत्र करतलें. स्वत जेजून दिलेलें आहा कित्याक आमी स्वतंत्र जावपाक. जेजून स्वत दिलेलें आहा. देवाच्या उतरान स्वत आहा. तें स्वत केन्ना तुका कळोन येता? जेन्ना तूं तेज्या उतरान रिगोन रावता. आनी जेन्ना तूं रिगोन रावता तुका स्वत उक्तें जाता, आनी तें स्वत तुका स्वतंत्र करता. हालेलुया. सो हें उतर म्हज्या कानार पडलां आसतलें जायते पाटी, पूण तेजे तितूंतलें स्वत म्हाका समजणी येवंक ना. पूण जेन्ना हे स्वताची समजणी येता तेन्ना हें स्वत म्हाका स्वतंत्र करता. समजता? हालेलुया. ओके. हांगा कितें बरयलां? आतां कित्यांतल्यान तूं साल्वार जाता? यू आर एक्चुअली डिलिवर्ड फ्रॉम जजमेंट. पूण जेन्ना आमी पातक आदारता आमच्या भितर भिरांत कसली येता? जजमेंटाची. समजणी येता? देव हास लायतलो, हांवें अशें केलें, देव खास कोत्तलो, तशें केलें. वयव ना? वयव ना? जाता हे भशेन? द मुमेंट हांवें पातक कसलें केलें, immediately do I remember the blood of Jesus or do I remember the judgment? When I fall, do I remember the blood of Jesus which is available for me 24/7, or do I remember about the judgment? Are you following what I'm saying? So that you have been saved, actually delivered from judgment, and you have been given, He will give you
or it has been already given? Already given what? Eternal life. पातकाक लागून जे आत्म्याचे मरण जाल्ले, हे आत्मो आता आमचो परत्यान रिन्यू जाला, आत्म्यान आमी जिवंत जाले परत्यान. ते इटर्नल आता मेल्या उपरांत आमकां मेवचें ना. कित्याक लागून हांव म्हणटा, जेजून कितें म्हणलें जॉन 3:16 व्हेरी कॉमन स्क्रिप्चर हा आमकां, जो आमी परतून उच्चारता, वय ना. कितें म्हणलां ताणें जॉन 3:16 तुमी सांगात. जॉन 3:16 देवान संवसाराचो फकत नितीवंताचोच केलो. आमकां कितें दिसता, कोण नितीवंत आहा तांकांच देवाची खबर, आमकां नाका, आमी पातकी. कितें बरयलां, आख्ख्या संवसाराचो, तातूंत सगळे आयले नितीवंत पातकी. पूण त्या वेळार कोण नितीवंत नासले. कित्याक? एवरीबडी हॅड फॉलन शॉर्ट फॉर द ग्लोरी. येस ओ नो? सगळीं जाणां पातकी आसलेलीं. हालेलुया. समजणी येता की सगळ्यांक सोडवणदाराची गरज आसलेली. समजता? आतां जॉन 3:16 आमकां कितें म्हणलां, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. म्हाका दिसता डे 1 आमी हें उलयता बगर, कित्याक सगळे एका तो स्क्रिप्चर आमकां मॅच जाता. आनी कितें म्हणलां, इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. आनी जो कोण, निमाणी वळ पळयात, जो कोण ताचेर सोत मानतलो, जो कोण ताचेर विस्वास ठेवतलो, वो जो कोण आपल्या पातकाचें बोगसणें मागतलो आनी रडटलो आनी तेन्ना ताका सासणीक जिवीत मेवतलें म्हणलां. कितें म्हणलां, जो कोण ताचेर, and those who will believe in him, whosoever will believe in him, on him shall not perish but shall have eternal life. So eternal life केन्ना? हेजे फुडें जेजू येतलो जजमेंटाक तेन्ना? केन्ना? जेन्ना तूं जेजूक स्वत मानता त्याच वेळार तुका हें सासणीक जिवीत फावो जाता. हालेलुया. सो सासणीक जिवीत हेज्या फुडें जातलें म्हणून न्हय, हें आतांच जालां आमचें सासणीक जिवीत, जेन्ना तुवें जेजूक स्वत मानला ओ जेजूचेर विश्वास ठेवला. सो आतां तूं कित्यातल्यान साल्वार जालो? फॉर्मोणांतल्यान. येस ओ नो? फॉर्मोणांतल्यान, जे पातकाचें फॉर्मोण. हालेलुया. पातकाचें जें फॉर्मोण आमचेर आसलें, सो जेन्ना आमी पातोक आदारता, आमकां देवाचेर चूक केल्या म्हूण आमकां चडशी भिरांत येना. आमचेर फॉर्मोण पडटलें आमकां ती भिरांत. वय ना? जे आमकां खास मेवतेली पळय आमकां ती भिरांत. बट वी आर नॉट रियलायझींग जी खास तुका आनी म्हाका फावो आसली, ती खास 2000 वर्सां पयलीं जेजून फारीक केली. देव आमचेर मोगाळ जालो, देव आमचेर दयाळ जालो, देव आमचेर काकुत्सार जालो, पूण पातकाचेर जावंक ना. डोंट फॉरगेट दीस एवर. देव पातकाचेर आपूण सॉफ्ट जावंक ना. पातकाचे विरुद्ध पळय जसो ताजो क्रोध आहा, तो क्रोध ताणें खुर्साचेर काडलोच. हालेलुया. जे पातकाचे जे फारीकपण आसले, जे पातकाचे फारीकपण जे मरण आसलें, ताजेर तो स्लो जालो ना, तें ताणें केलेंच. पूण तुजी आनी म्हजी दया काकूत ताणें केली. आमचेर तो इतलो दयाळ जालो की ताणें आपल्या पुताचेर तें फर्मोण घातलें, तुजें आनी म्हजें. आनी जेन्ना हांव जाणा, दर वर्सा आमी मनयता जेजूच्या मरणाची खबर, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर, जेजूच्या जल्माची खबर, आमी आख्खे वर्स भरूच आमची सेलिब्रेशनां चालू आसता. वय ना? ही सेलिब्रेशनां चालू आसता, सगळे आमी पळयता, सगळे आमी करता, पूण आमकां इतली समजणी येना की जेजून तें फर्मोण जें म्हाका फावो आसलें तें खुर्सार दिलें आनी म्हाका हें सासणीक जिवीत दिलां. सो जोरी तर म्हाका सासणीक जिवीत दिलां जाल्यार म्हाका आनी फर्मोण कसलें? पूण फर्मोण केन्ना आसता? जेन्ना हांव पातकाच्या सोयंबानूच तर आहा जाल्यार हें फर्मोण आसाच. हालेलुया. जे कायदे पासून 10 मानामे दिलेले ते लागू आहात. कोणाक? कोण पळय आपल्याक जाय तो हें जिवीत जियेता, जेजूची वळख कोणाक ना, तांकां हें देवाचें नितीवनपण समजोवपाक हे मानामेत लागताच. पूण ह्या मानामेतांतल्यान पासून सुटका कोणाक मेवल्या? जी कोण जेजूचेर पातयेता तांकां सुटका मेवल्या. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो जोरी तर आमी जेजूचेर पातयेता, जेजूच्या सॅक्रिफिसा उद्देशी तर आमी नितीवन जाल्या, जाल्यार म्हाका आनीक 10 मानामेत सांबाळून म्हाका नितीवन करपाची गरज? हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा, गलेशियनान आमकां देवाचें उतर सांगता की हो कायदो येयलोलो क्रिस्त ये पर्यान. समजता? मॅथ्यू 5 आमकां म्हणटा की देवान जेजून हे सगळे कायदे पाळले तुका आनी म्हाका लागून. जेन्ना आमी दुकराचें उदाहरण घेता, सोयंबा चिखलाच्या सोयंबाचो तो रेब्यान रावपी, वय ना? ताका कितलोय पासून नावयलो जाल्यार तो बरो जाग्यार रावतलो ना. ते भाशेन आमी पातकी सोयंबान आसतना आमच्यांनी ते मानामेत सांबाळून आमकां बरीं दवरपाक जाता?
ना ना न्हय. सो तेका लागून जे कायदो देवान दिलेले ते पाळून आनी ते मोडीत जाल्यार आमी पातकी म्हणटात न्हू. आमकां कशें गमता आमी बरें केलें वायट केलें म्हूण. हाव डू वी नो आमी बरें केलें वायट केलें. जेन्ना आमी देवाचो स्वभाव पळयता, देवाचो नेचर पळयता, देवाचे डिमांड्स पळयता आनी त्या प्रमाणे तर आमी तर जियेना जाल्यार आमी पातकी म्हणटात न्हू आमकां. वय ना. आतां देव रागार जाता, देव दुसऱ्याचो द्वेस कोत्ता ना. देव रागार कित्याचेर? पातकाचेर आसता. वय ना. देव केन्ना लेट्स से देवाचो सोयम कसलो कायद्या प्रमाणे आमकां म्हणला चोरी करूंक जायना, प्राणघात घेवंक जायना. वय ना. एकल्याच देवाक तुमी पयलो वयलो जागो दिवचो. हे सगळे देवाचे कायदे आसले ते 600 वयर म्हणटा. पूण आमकां बरोवन कितले दिले? 10 दिले. आनी जिवीत भर लोकांनी कितें केलें? ते 10 सांबाळपाचो प्रयत्न. आनी जेन्ना 10 सांबाळपाक जायना, वर्साचे वर्सा पातकाचें फारीकपण दिवंक नाका आसलें, खत नासलेली शेळी. वय ना. वर्साच्या वर्सा दिवंक जाय आसलेली पातकाचें फारीकपण. करेक्ट न्हू. 1 पासून उतर मोडलें पातकाचें फारीकपण मनशान दिवंकूच जाय आसलें आनी एवरी इयर तें करीत रावचें पडटालें. पूण आयज नव्या करारान म्हणटा सासणाच्या सासणांक जेजू जालो ती शेळी खत नासलेली तुज्या आनी म्हाज्या पातकाच्या फारीकपणाची. वन्स एंड फॉर ऑल ही पेड द पेनल्टी ऑफ योर्स एंड माय सीन. हालेलुया. सो पेनल्टी तर पे जाली आनी पातकाचें खत आमचेर उरलें. सोयम आमच्या भितरलो पातकी काडलो जाल्यार पातक आनी आमच्या भितर उरलें ना. पूण आतां घोडेक आमकां अशें दिसता आसतलें आमी कशीं पातकान पडटा तर बगर कित्याक आमचें मन आजून कितें म्हणटा तें नवसुर्णी मोनाची जावंक ना. समजता? मोनाची नवसुर्णी आमची जावंक ना. ओके आतां नये वर्स येतलें. करेक्ट न्हू. कितलीं जाणां तुमच्या कामा धंद्यान पेनां यूज करतात? कामार पेनां यूज कोत्ता, कितें कितें बरयतात, डेट्स बरयतात तुमी. आतां कितलीं जाणां आख्खो जानेवारी मिस्टेक कोत्तली, 25 बरोवचें आसतना 24 बरयतली. कित्याक? आदत से मजबूर फॉर द होल इयर. करेक्ट न्हू. सो तुवें आतां ती 24 बरयलें म्हूण 24च आहा तो ना, 25 जाला न्हू. सो तुजें मन तर तुका आजुनूय पातकाचो उगडास दिता आनी तूं तो पातकान पडटा म्हूण तुजो नेचर पत्तो पातकी जातलो ना. कित्याक तुजो नेचर आहा तो ऑलरेडी काडून खुर्सार खिळायला. समजलें तुमकां हें? पूण तूं 25 बरोवचें आसतना 24 बरयतलो आनी देन कॅन्सलेशन, देन वायटींग. येस नो. सारकें न्हय. आमी स्कॉलान आसतना करी हें कितले पाटी आमकां डेट बरयता आसतना आमी फेब्रुवारी पासून मिस्टेकी जाताल्यो. कित्याक? आख्खें वरोस 24 बरयलां. सो मातसो तरी टायम लागतलो न्हू तें 25 जावपाक. सो मार्चान सान मातशें जातलें मागीर 25. बट फर्स्ट टायम the first 2 months or maybe the 1 month, January. Correct? No? In the same way, जेन्ना जेजू कायन स्वीकारला पातकी सोय म्हज्या भितरलो काडून देवान तो खुर्सार खिळायला. पूण तरी आसतना तर हांव पातकान पडटा कित्याक म्हजें मन आजुनूय तें 24च चित्ता, 25 आजून जावंक ना म्हणटा आमी. समजणी येता? समजता? सो इट इज नॉट बिकॉज आय एम फॉलिंग, हांव पातकान पडटा ह्या कारणाक लागून न्हय की हांव आजुनूय पातकी म्हूण, कित्याक म्हज्या मनाची नवसुर्णी जावंक ना म्हूण हांव पडटा. समजलें? पूण जेन्ना हांव पडलें हांव पडोनूच रावतलें ना. कित्याक जो पवित्र आत्मो तुज्या भितर दिला तो तुका पातकान रावपाक दिना. हालेलुया. तो तुका कितें कोता? तुका तो उठयता. आयज आमी भयणीची टेस्टिमनी पळयल्या. सैतान येता आमकां गिल्टान घालपाक, सैतान येता आमकां उणेपणान घालपाक. कित्याक? तेका नाका आमी जेजूचेर सोत मानलेले, तेका नाका आमची सोडवण जालेली. कित्याक? आमी कोणाची रचना? देवाची रचना. वय ना. आमी देवाची भुरगीं, बापाची आमी भुरगीं. आतां आमची भुरगीं जेन्ना पडटा तेन्ना आमकां बरें दिसता. आमची भुरगीं जेन्ना बॅक आन्सर्स दिता, सुबेज उलयता, कांय वायट कामां करता, आमकां बरें दिसता ना. राग येता तें सोडून घाल, पूण आमच्या काळजाक दूख जायना. सो आमी देवाची भुरगीं जेन्ना पडटा, जेन्ना पातक आदारता, जावं जेन्ना आमच्या कडेन कितें वायट जाता, बाप रागार जावपाचें सोड, पूण तेच्या काळजाक दूख जायना. जायता वो जायना. पूण काळजाक दूख जाल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांक आमी वायट केल्या उपरांत घरा येनाका म्हणटा, घरा भितर म्हणटात ना. कितें म्हणटात? आसूं दी, कम, इट्स ओके, नेक्स्ट टायम डोंट डू इट. सेम आमचो स्वर्गीचो बापूय आमकां म्हणटा. सेम पडले पासून जाल्यार तो म्हणटा यो काय नसो, आय स्टील लव यू. म्हजो पूत सासणाच्या सासणांक फारीकपण दिवपाक त्या खुर्सार तुज्या पातकाच्या पासत ओ म्हज्या पातकाच्या पासत तो खुर्सार मेला म्हणटा. हे आमकां स्वर्गीचो बाप तेच्या उतरांतल्यान हे सोत आमकां दाखयता. हालेलुया. आतां हांगा पळय कितें म्हणलां, आमी पातकाच्या फॉर्मणांतल्यान आमची कॅन आय हॅव वॉटर प्लीज?
पातकाच्या फॉर्मणांतली आमची सुटका जाल्या आनी आमकां थँक्यू ब्रदर थँक्यू जीसस पातकाच्या फॉर्मणांतल्यान आमची सुटका जाल्या आनी आमकां सासणीक जिवीत ऑलरेडी गिवन सासणीक जिवीत आमकां फावो जाला थँक्यू जीसस आय ऑल अंडरस्टँडींग दीस ओके कशें जालां हें आमी कित्यान मानता हें भावार्थान आनी हें एंड दीस सॅल्वेशन इज नॉट योर्स ऑफ योर सेल्फ नॉट थ्रू योर ओन एफर्ट सो म्हजें जें साल्वसांव जालां म्हजें जें पातकाचें फारीकपण जालां म्हजें जें नवें जिवीत म्हाका मेवलां इट इज नॉट ऑफ माय सेल्फ एफर्ट आमी जायते फावटी आमी कश्ट करपाक आमी कितें करपाक आमी तयार आसता वयव ना केन्नाय आमकां कितें आमकां फॉर एग्जाम्पल कितें आमकां जाय कितें करचें पडटलें इमिडिएटली वयव ना कितें दिवचें पडटलें कशें मेवतलें हाव मच आय हॅव टू गीव वॉट आय हॅव टू डू टू गेट इट येस ओ नो इमिडिएटली आमचो नेचर आमकां हो संवसारी पॅटर्न आमकां जो शिकलेलो आहा आमी संवसारी पॅटर्नान जे आमी रावलेली आहा आमकां इमिडिएटली कितें येता वॉट आय हॅव टू डू कितें हांवें करचें पडटलें एक पर्टिक्युलर थिंग मेळोवन घेवपाक वयव ना आय एल गेटींग दीस हें समजता तुमकां आमचो मायंडसेट अहो सेट जाल्लो आहा हे संवसाराच्या चाली प्रमाणे की जोरी तर आमकां कितेंय जाय इमिडिएटली आमचें मायंड आमकां कितें सांगता वॉट यू हॅव टू डू टू गेट इट तुका कितें करचें पडटलें तें तुका मेळोवन घेवपाक करेक्ट न्हू म्हजें पातकाचें फारीकपण जालां ओ ना तें म्हूण म्हाका भोगोन येवपाक हांवें कितें करचें पडटलें वयव ना कोणाच्यानूच तरी हें मानून घेवंक जातलें फारीकपण फ्री जालां म्हूण म्हजें जातलें हें मानून घेवंक जातलें केन्ना जेन्ना हे उतराची आमकां समजणी येता पळय तेन्ना वो नवो करार हे नव्या करारान जी आमी आहा वो करार जावन आसा जेजूच्या रोगताचो आमचे सोवे हालेलुया जेजून म्हणला हो नवो करार म्हूण दीस इज अ कवनंट म्हज्या रोगताचो कवनंट म्हज्या रोगताचो करार तुमच्या सोवे आपूण करता म्हूण जेजून म्हणलेलें निमाण्या जेवणा दिसा वयव ना रोगताचो करार ताणें आमचे सोवे केला तेजे रोगता उद्देशी आमची सोडवण जाल्या तेजे रोगताक लागून आमचें बोगसणें जालां तें फारीकपण ताणें केलां तातूंत आमचें बोगसणें जालां आमचें कितेंच काम ना तातूंत आमची कितेंच कोरणी ना तातूंत समजता फॉर एग्जाम्पल आमच्यो मामी रांदतात आमच्यो मामी रांदताल्यो पयल्यो तुमच्यो आतां तुमी रांदता आसतली बट युअर पेरंट इज टू कूक रायट नायस डिशीज टेस्टी दर एकल्याक आपले मामीचें जेवण सदांच बरें लागतलें तें शेजाऱ्याक गोडेक बरें लागचें ना पूण तुका लागतलें कित्याक तुज्या आवयचें जेवण हातीचें जेवण तें वयव ना मोगान तुका रांदलां तें कितेंय पासून तर जालें तुका तें व्हडलें येस ओ नो करेक्ट न्हू करेक्ट ओके सो तें डीश आतां इतलें टेस्टी आहा आनी मामीन बरें जेवण रांदलां मामीन रांदलां ओके आनी तें गॅसीर बरें शिजता तुका बरो वास येता and now you are waiting for that food to be finished so you can go and eat सगळें जालें आनी तुका लास्ट धाडलें बाबा मातशें गॅस बंद कर आनी यो तें जालें आसतलें बिकॉज शी नोज तिजो टायमींग ती जाणा तूं मातशें गॅस बंद कर आनी यो आतां तूं वयता आनी बरो वास घेता बरें पळयता आनी तूं म्हणटा वाव बरें जालां सारकें परफेक्ट जालां कॅन आय एड समथींग इन दीस कितें घालया हातून भितर बेश्टें कितें गार्निश करया वयल्या वयर कितें तरी तूं मातशें कितें कोता आनी आख्ख्या डिशाची वाट लायता समजता काय बरें मामीन रांदलां आनी तूं वयता आनी मातशें कितें घालता ओ यू डू समथींग ओवर देर एंड यू स्पॉयल द होल डिश दीस इज एक्झॅक्टली वॉट वी डू वेन वी ट्राय टू एड समथींग इन वॉट वी हॅव रिसिव्ड आमी हे भाशेन जे जेजून आमकां जे साल्वसांव बरें करून आपल्या सॅक्रिफिसा उद्देशी रोगता उद्देशी आमकां तयार केलां आनी आमी तितून वयता आनी आमचें कितें घालता आमची कोरणी लेट मी ऑल्सो डू समथींग टू गेट माय फॉरगिवनेस हांवूय कितें तरी करूं म्हजें बोगसणें मेळोवन घेवपाक हांगा इट्स नॉट युअर ओन एफर्ट आमचें कामूच ना म्हजें बोगसणें जालां म्हूण हांव तें बोगसण्यान जियोपाक म्हजें कांयच तितून काम ना म्हजें एकूच काम आहा हें कितें जेजून केलां तें सोत मानपाक वय जेजून केलां इट मिन्स वॉट
म्हज्या मामीन म्हाका जेवण रांदलां, हांवें फकत तें प्लेटीन घेवन तें जेवण एन्जॉय करपाचें. म्हाका कितेंच आनीक तितून वांटो ना, तितून इल्लें हें मीठ नाल्यार साकर नाल्यार उदक नाल्यार तेल घालपाक. इफ आय डू दॅट आय एम स्पॉयलिंग द होल थिंग. हालेलुया. समजता? सो देवान जे साल्वासांव आमकां दिलां, आपले कुरपे उद्देशी, आपले दयाळाये उद्देशी आनी भावार्था उद्देशी जे आमकां मेवलां, तितून आमची कितेंच करणी ना. हालेलुया. जे भाशेन जेजू म्हणटा, इल्लेशे पासून तर आमी तो खार म्हणटा न्हू, इस्ट, ते पिठान तर घालीत, ते तूं चिमटी भर घाल ओ नाकशे इतलो पासून घाल, तेजो इफेक्ट आहा? वयवो ना. तेजो इफेक्ट दाखयतलो त्या पिठाचेर? वयवो ना, दाखयतलो न्हय. इन द सेम वे तूं इल्ले पासून तो तुजी कोरणी कुस्कुटाची पासून तर घालता. समटायम्स आमकां जाय न्हू तें, ना हांवें तें केलें म्हूण तें जालें, नाल्यार तें बरें जावचें नासलें, हांवें केलां. आमी घालतात न्हू आमची कोरणी जायते पाटी, आनी आमकां कोना पासून केन्ना आमी तें काम केलें. बट वॉट वी हॅव टू नो इज, जेन्ना तें आमी तें काम करता, आमी आख्खे डिश पिड्यार करून उडयतात आमची कोरणी घालून. समजलें? जे साल्वसांव, जी सोडवण आमकां जी मेवल्या, ती फुक्याचे देणे. इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. तितून कितेंच आनीक मिलावट ना. इल्लीशी पासून तर तितून आमी मिलावट केली, जे देवान केलां तें आमचे उद्देशी आमी तें अणभव करपाक पावची ना. आनी त्या कारणाक लागून सैतान आमचो फायदो काडटा. जोरी तर आमकां सोत गमोन येता, जेजून सांगला ते भाशेन सोत गमोन येतले, सोत सुटका दिता. समजता? आनी जोरी तर आमकां सोत खबर ना, जे आमी धोबी कशे ते रोप माता, आनी लास्ट टायम पासून आय थिंक आय हॅव टेकन दॅट एग्जाम्पल, आमी पळयता न्हू लॉन्ड्रीन जे भाशेन ते रोप आनी चादरां आनी बेडशीट्स एंड टावल ते फातराचे धाडायनात, ते भाशेन सैतान आमकां धाडायतलो. कित्याक लागून? वेन वी बिकम इग्नरंट ऑफ द ट्रूथ. हालेलुया. बिकॉज वेन वी नो द ट्रूथ दॅर इज फ्रीडम, सुटका, स्वतंत्र जातली आमी. पूण सोत खबर ना, हेंच उतर घेवन सैतान आमकां कितें करतलो? गिल्टान घालतलो. करेक्ट न्हू? समजणी येता? हें सोत जे आमकां तर खबर ना, जे सुटका दिता, स्वतंत्र करता, तें सोत तर आमकां खबर ना, सैतान येतलो आनी हेंच उतर घेवन आमकां मारून उडयतलो. हालेलुया. जे भाशेन जेजू तुमी जाणान ओरोण्यान मागणें करी, बावतीम जाल्या उपरांत तो ओरोण्यान विल्डरनसान मागणें करपाक गेलोलो. वय ना, तुमकां सगल्यांक खबर आहा, मॅथ्यू चॅप्टर 4 आहा. ओके. सो थिंगासर मागणें करूंक गेलो. कितले दिसांक? 40 दीस 40 राती. देवाचें उतर म्हणटा, सैतान तेका थिंगासर टेम्प्ट करीत आहलो. अंडरस्टँड? फायनली जेन्ना 40 दीस 40 राती सोंपता, देवाचें उतर म्हणटा जेजूक ही वॉज हंगर्ड, भूक लागलेली. करेक्ट न्हू? आयकोंक ना तुमी? जेजूक भूक लागलेली. जेजू जेवतालो आं तुज्या आनी म्हज्या भशेन. ना ना, नॉट ड्युरींग दॅट फास्टींग, अदरवायज ही इज टू ईट. नो, जीसस वॉज नॉट ईटिंग फिश, ब्रेड ही एट. खातालो, जेवतालो, सेम लायक यू एंड मी. आनी कसो? सारको मेजार बसोन, स्टायलीन जेवतालो, सारको लीन जावन. येस येस, इट्स देर. वॉट नो ब्रदर? Even in the Last Supper, he ate, no? That time he ate. Then he was invited to Pharisee's house. That time he ate. He was invited to so many places. He used to eat. So he was eating the food like you and me. आमच्या भाशेन तो जेवतालो. That's what the scripture says. But जेन्ना तो eating and drinking, exactly. He became like you and me. तुज्या आनी म्हज्या भाशेन तो जावन येयलो, कित्याक आमचें जें फॉर्मण आहा तें मनशाचेर जें फॉर्मण आहा ते भाशेचें तें घेवपाक तो सेम आमी कशी जल्माक येता आवयच्या कुसव्यांतल्यान तसोच आयलो. अंतर इतलोच आसलो की आमी आदामाच्या सोयंबाची जल्मेलेली, तो पवित्र आत्म्या उद्देशी जल्मलोलो, देवाच्या उतराचेर जल्मलोलो. तो जावन आसलो देवाचें उतर. ओके, कमिंग बॅक टू द पॉयंट. आतां तो जेन्ना ओरोण्यान जेन्ना तो मागणें करी, 40 दीस 40 राती उपास सोंपले. आनी सोंपल्या उपरांत देवाचें उतर म्हणटा कितें आमकां? ताका भूक लागली. करेक्ट न्हू? ताका भूक लागली. भूक लागल्या उपरांत ताणें कितें केलें? कोण तरी आयलो थिंगासर, टेम्प्टर येयलो टेम्प्ट करूंक. आनी कितें म्हणलें ताणें? तुका जेवण हाडलां. इफ यू आर द सन ऑफ, तूं तर देवाचो पूत जाल्यार तूं ह्या फातराचो पार्सल हाडूंक नासलें ताका जेवपाक? ना? ओके.
ओके, तूं तर देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराचो उंडो कर. जेजू कितें म्हणटा? बरयलेलें आसा की मनीस जियेना उंड्याचेर, फकत उंड्याचेर, पूण जियेता दर एका उतराचेर जे देवाच्या तोंडांतल्यान आयलोल्या उतराचेर. पयले फावट. सेकंड टायम कितें टेम्पटींग जाता? ना, सेकंड टेम्पटींग कितें दिता तो तेका? वयर सान उडी मार. आनी तूं म्हणटाय न्हू आतां पयले पाटीक बरयलेलें आहा, तेंवूय बरयलेलें आहा दिसता न्हू समजान, की तूं फातराक तुजो पांय आदोळना जावपाक देवान आपल्या दुतांक हुकूम घातला, आंज बडयांक हुकूम घातला. आतां सैतान खंयचें उतर घेवन येयला? कोणें बरयलेलें? देवान न्हय? तें बरयलेलें उतर न्हय? सो बरयलेलें उतर घेवन सैतानूय आमकां मारूंक येवंक शकना. आतां जरी तर जेजून म्हणलेलें अरे हेंय बरयलेलें आहा, सो लेट मी जंप, बरयलेलें आहा न्हू. सो मेनी टायम्स कितें जाता, आमी उतर घेवनूच प्रूफ करूंक सोदतात. येस ओ नो? बट वॉट वी आर लर्निंग, जेजू कडल्यान आमी कितें शिकतात? सगळें बरयलेलें आहा आनी कोण तरी बरयलेलें घेवन येता म्हूण तो देवूच आयला म्हूण तुमी समजो नाकात. समजलें? देवाचें उतर घेवन सैतानूय आयलो आनी ताका म्हणटा हेंवूय बरयलेलें आसा न्हू, की देवान आपल्या दुतांक हुकूम घातला, तुजो पांय फातराक आदोळना जावपाक ताणें आपल्या आंज बडव्यांक आपल्या दुतांक हुकूम घातला, सो तूं मार उडी. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा? अशेंय बरयलेलें आसा की सांगात कितें? सेकंड फर्स्ट उंड्याची खबर. अशेंय बरयलेलें आसा की देवाच्याच देवाक परिक्षेन आमी घालचो न्हय. करेक्ट न्हू? सो आतां तो 2 फाटी जालें, वो आयकोना, तिसरी पाट सोडलो तेका ना. तिसरे फाटी कितें म्हणटा तो? तूं तर आपल्याक तर बावगोता, आपल्या फुडें मान बागोयता जाल्यार आपूण तुका हें सगलें तुका दिता, हें सगलें तुका दिता. आनी जेजू कितें म्हणटा? आमी फकत पयले आमच्या देवाकूच पयलो वयलो, तो हें बरयलेलें आहा म्हणटा तो की देवाकूच आमी पयलो वयलो मान दिवचो. वय ना, देवा बगर आनी आमी कोणाकूच मान दिवंक जायना, बावगोंक जायना, कांय करपाक जायना. सो हे 3 पार्ट जाता आनी तिसरे पाटी तो मागीर कडसरोन वयता. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, ह्या मॅटराचेर आमी कित्याक पावलीं? कित्याक बरयलेलें आहा की आमचें बोगसणें जालां. देवाच्या उतरा प्रमाणें हें आतां नव्या शुभ वर्तमानाच्या प्रमाणें आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजूच्या रोगता उदेशी आमचें सासणाच्या सासणांक दर एका पातकाचें जें आमी केलां, जें आमी करता आनी जें आमी हेज्या फुडें कोत्तेलीं, त्या सुद्दां पातकाचें फारीकपण जेजून दिलां. समजता? सो जोरी तर जातेलें तेजे पासून तर दिलां आनी फाल्यां सपोज तर हांव पडलें, त्या पातकाचें फारीकपण जेजून दिवंक ना? दिलां. सो जोरी तर म्हज्या दर एका पातकाचें फारीकपण जेजून दिलां जाल्यार म्हज्यान आनीक देव हांव बोगसणें मागतेलीं आनी देव म्हाका मागीर म्हजी काकूत करून हेज्या फुडें म्हाका बक्षितलो म्हूण हांव जियेतेलें. ओ ना, देव तर बक्षिना जाल्यार हांव त्या गिल्टान जिवंक म्हज्यान जाता उतरा प्रमाणें? ना. देवान आमकां त्या गिल्टांतल्यान सुटका दिल्या आनी सैतान अशी करुण्यो आमच्या दोळ्या मुखार घेवन येता. आमी जें केलां तें आमकां पोत्त्यान तो आमकां उगडास हाडटा. जे भशेन हांव म्हणटा, जेन्ना आमी पडटा, आमी जेजूच्या रोगताक उगडास कोत्ता, जाल्यार आमकां खास मेवतेली, आमकां पनिशमेंट मेवतलो, आमकां फारीकपण दिवंक जाय, आमकां इफेनान पडत गाय, ही सगळीं चिंतनां सतायता. वय ना? पूण आयज आमकां उतर पळय कितें म्हणटा? आमची सोडवण जाल्या, आमकां साल्वोसांव मेवला, आमचे करुणेचेर न्हय पूण ताजे कुरपे उदेशी. ऑलवेज रिमेंबर, आमची सोडवण जाल्या ताजे कुरपे उदेशी भावार्थान. कुरपे उदेशी भावार्थान. and it's not yourself, not through your own effort, but it is the undeserved gracious gift of God. Hallelujah. Thank you Jesus. So आमच्या पातकाचें फारीकपण ऑलरेडी जालां. Praise God. Can you go 1 Timothy 1:19? 1 Timothy 1:19. Okay, we'll start from पावलुचें उदाहरण आमी पळोवया. Start from 12th verse.
Okay. I thank, can we go in KJV? Okay. I thank Jesus Christ came to save sinners. आता ही पावलूची चीट तिमोथीक बरयल्या. Hallelujah. Now, and I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer. Who was he? Paul. And a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Okay? आता वा आपली परिस्थिती किती म्हणता आपण एक कोंकणीन वाच सिस्टर ही 13th वर्स 13वी ओळ वाच. जेजूची हांवें आदी निंदा केली. जेजूची हांवें आदी निंदा केली आणि ताका दुमाळो दिल्लो. ताका दुमाळो दिल्लो आणि ताका अपमान केल्ले. आणि ताका अपमान केल्लो. तोरी देवान म्हजी काकलूत केली. तोरी देवान म्हजी काकलूत केली. कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो. ओके, म्हाका भावार्थ नासलो. आयज आमी एफिशियन्स 2:1 कितें पळयलां? देवाचे कृपे उद्देशी आमची सोडवण जाल्या भावार्थान. समजता? वी आर बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. वो भावार्थ म्हणजे कितें? दिसोना तेजेर आमी विश्वास दवरता. कितल्या जाणांनी जेजूक पयला खुर्सार मेला तो? पयला आमी ना. कित्याक आमी स्वत मानता? कित्याक स्वत मानतात आमी? बरयलेलें आहा. सो बरयलेलें आहा तें उतर आमकां कितें घडलां तें दिसती पडटा? ना. पूण हें आमी उतर कशें स्वत मानता? भावार्थान. सो हे उतर जावन आसा एक भावार्थाचें. समजता? आमकां दिसती पडना पूण दिसोना तेजेर आमी विश्वास दवरता. आतां पावलो आमकां कितें हांगा म्हणटा? आपणें ताची निंदा केली, ताका पिडापीट दिल्ली. ताका कोण पळय जेजूक स्वत मानता त्या लोकांक ताणें पिडापीट दिल्ली आनी तो ही वॉज ऑन हीज वे टू डॅमस्कस टू पूट बाउंड दोज पीपल जी कोण जेजूक स्वत मानतालीं तांकां तो धरपाक लेटर घेवन गेल्लो. लिगल लेटर घेवन वयतालो. वयवो ना? वाटेर ताका कितें जालें? ताका जेजू मेळटा. जावं जेजूचो ताळो तो आयकता. पूण हांगासर आतां कितें म्हणटा तो? I am putting my go 12th verse. Start from 12th. Okay. I thank Christ म्हणटा तो जेजूक आपूण वाखाणटा म्हणटा, आर्गां दिता म्हणटा, जे म्हाका ताणें एनेबल केलो. म्हणजे म्हाका ताणें आदीन केलो म्हणटा. फॉर दॅट ही काउंटेड मी फेथफूल. आतां तेजे कोरणे उद्देशी ताका फेथफूल काउंट करूंक जातालो? आं, पूण जेजून तेजी कोरणी काउंट केल्या. देवान ताका इचून काडल्या उपरांत आतां देव तेचें कितें पास्ट पळयता. देव तेजी कोरणी, जेजून ताची कोरणी पयली. तो वयतालो कितें करूंक? वायट काम करूंक. वयवो ना? तो वयतालो एक वायट काम करूंक, दुसऱ्यांक पिडापीड दिवंक. पूण हें सगळें ताणें कशें केल्लें? नेणारपणांनी केल्लें. कशें केल्लें? नेणारपणांनी. सो आमी जेन्ना नेणार आहा की देवान आमकां बोगसोला म्हणटा आमकां समजणी ना तेन्ना आमी एक नेणार म्हूण. पूण जेन्ना आमकां स्वताची वळख येता, हांवें आनी तुवें हें स्वतान चलपाचें वा चलपाचें ना? चलपाची गरज. आतां स्वत जाणा जावन तर आमी स्वताक नाकारता जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? कोण रिस्पॉन्सिबल? मागीर आमच्या जिवितान जेन्ना कितें येता सोयतान मागीर आतां जरी तर आमी देवा सरशिल्ली पयस सरता, तुका दिसता आमकां तो शिंगाचो सोडटलो? आमकां कसल्या चिंतनांनी घालपाचो सोडटलो? गिल्टान घालतलो, चिंतनांनी घालतलो, उस्क्यान घालतलो, खोतीन घालतलो. वयवो ना? कसले परिस्थिती आनी तो बरो एन्जॉय करतलो. कित्याक? हें देवाचें भुरगें म्हाका सांपडलें, सो लेट मी एन्जॉय नाव इन गिवींग प्रॉब्लम्स टू दॅट पर्सन. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, तेची भुरगीं न्हय. समजता? आमी देवाची भुरगीं आनी देवाक आमचें सगळें येवजण आहा की आमी सुबामपणाचें जिवीत जियेलोलीं. देवाचो हो आवंडो आहा. सो तुका आनी म्हाका हे स्वताची वळख येवपाक भोव गरजेची की आमी आनीक गिल्टान पडो सारकी न्हय, पूण आमी हे स्वतंत्रतायेचें जिवीत जियोवपाक ह्या उतरान जी सुटका मेळल्या पळय त्या सुटके पोरमोणे. हांगा पळया, आतां तो देवाक म्हणटा आपूण क्रिस्ताक आर्गां दिता की तेणेन म्हाका एक फेथफूल म्हणजे कितें विश्वासी कसो म्हाका मानून घेतलो आनी पुटींग मी इन टू द मिनिस्ट्री. ही वॉज बिफोर अ ब्लेस्फेमर एंड अ पर्सिक्युटर. पिडापीड दिवपी. पूण आतां तेणेन काकूत मेळोवन घेतली कित्याक हें सगलें तेणेन नेणारपणांनी केलेलें म्हणटा. चोकलोस?
Go down. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which is in Christ Jesus. So हे सगळे किद्या उद्देशी ताका उत्पन्न जाले, जे बोगसणे काकूत किद्या उद्देशी. And the grace of our Lord, देवाची कृपा कशें आमचे साल्वसांव जाला. एफिशियनान आमी पळयलां. समजता? कन्फ्युजींग जाता? समजणी घेवंक जाय, आमकां मेळपाक जाय जी समजणी. कित्याक सुटका कशी जाल्या साल्वसांव. एफिशियन्स 2:8 आमी पळयलां, कुरपेन आनी भावार्थान. करेक्ट न्हू? सुटका कशी जाल्या? कुरपेन भावार्थान. हांगा कितें बरयलां, हे सगळे तो वायट मनीस आसलो पयलो, इग्नोरंटली ताणें जायते वायट केल्लें, वय ना. ताका दिसतालें कितें, तो सारकें ते मानामेत मानपी पयले 5 बूक मोजेसाचे. करेक्ट न्हू? सो ताका कितें दिसतालें, वो मनीस कसो देव जावंक जाता. सो ही वॉज, तो देवाच्या सर्वेस्पराक विस्वाशी आसलो, झिलस आसलो देवाचेर, रचणाराचेर. ताका लागून तो जेजूक तो स्विकारी नासलो. पूण जेन्ना जेजू ताका वाटेक मेळटा, जेन्ना तेजे काळजाचे मनाचे दोळे उक्ते जाता, जेजूक तो जेन्ना स्वत मानता, आतां तो कितें म्हणटा, आपूण आपले कोरणेंक लागून न्हय, आपूण तर वायट आसलोलो, पूण देवाची कृपा, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड वॉज एक्झिडिंगली अबाउंडंट विथ फेथ. कृपा कशी फावो जाल्या आमकां? भावार्थान. कृपा कशी फावो जाल्या? यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. एफिशियन्स 2:8 आमकां कितें म्हणटा, आमी कृपेन साल्वार जाल्या भावार्थान. देवाची दोयाळायेन उदेशी आनी भावार्थान आमी साल्वार जाल्या. कृपा आनी भावार्थ दोनी सांगाताच जाय. कृपात असली म्हूण जायना आनी भावार्थूत आसलो म्हूण जायना. कित्याक कृपा देवाची आनी भावार्थान ती आमी घेता. समजलें? स्विकारता. घेता मीन स्विकारता. देवान कृपे उद्देशी आमचेर वतयलां, भावार्थान आमी ते हात फुडें करून आमी ते घेता. समजलें? जरी तर देवान कृपेन वतयलां, पूण हांव कितें म्हणटा, देवाक जाय तेन्ना देव दितलो. जातलें? ना. ओ म्हाका कितलो भावार्थ आहा आनी दिवंक जाय तेन्ना देव दितलो. जातलें? ना. स्वत मानूंक जाय कितें, ही कृपा आमकां दिल्या म्हूण. कृपा आमकां दिल्या. हे कृपेंतल्यान ताणें सगळें आमकां फावो केला. हालेलुया. तितून बोगसणे आमचे लिस्टान आहा. ओके. आतां, एंड द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड वॉज एक्झिडिंग अबाउंडंट विथ फेथ अँड लव. फेथ वर्क थ्रू गलेशियन्स 5:6. फेथ वर्क थ्रू लव. हे भावार्थ कसो काम करता? मोगा उद्देशी. कृपा आमकां कशी जाल्या? एंड द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड वॉज एक्झिडिंग अबाउंड विथ फेथ अँड लव. ह्यो सगल्यो चेनी कश्यो इंटरकनेक्टेड आसता. चेन पळयल्यार तुमी व्हडल्यो सांकळ्यो, तुटत जाल्यार त्यो चेन म्हणून येता आमी ना. तशें देवाचें उतो, देवाची कृपा, तो भावार्थ, तो मोग, हे सगळे इंटरलॉक आसता. म्हज्यान भावार्थूच हा म्हूण जालो ना आनी मोगान हांव तो चलो ना, हेंच काम करतलें देवाची कोरणी म्हज्या जिवितान ना. कृपाच स्वत मानता पूण भावार्थूय ना आनी कांय करपाकय आमी स्वत मानींक तयार ना. भावार्थ हा पुरो, कृपा हा देवाची पुरो, अशें जाता ना. हे सगळे कृपा, भावार्थ आनी मोग आमकां तिनूय वस्तू आनी सगल्यो त्यो देवाच्यो आनी विश्वास करपाक जे जेजून केलां तें. समजता? ओके. एंड द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड वॉज एक्झिडिंग अबाउंड विथ फेथ एंड लव विच इज इन Christ Jesus. Now, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. जेजू कित्याक आयलो? पातक्यांक सोडवून दिवपाक, आमकां साल्वार करपाक जेजू आयलो म्हणटा. ऑफ whom I am the chief. आपूण त्यांच्या सगळ्या मदलो वर्तो म्हणटा की आमकां जेजू सोडवून, पातक्याक जेजू सोडवून दिवपाक आयलो. समजलें? सो आमची पातकाचें फारीकपण कोणें केलें? जेजून केलें. ना गो डावन 16th verse. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Go 17th verse. Now unto the King. Okay, go now to the 19th verse. Now, holding faith and a good conscience. ये conscience म्हणजे कितें? आमचे कुसियस. ये कुसियस म्हणटा तितून आमी कितें करता? आमचे कसलो भाग हो आमचो?
अलर्टनस वो कुशियेस एक भाग आमच्या भितर, तातूंत आमी बरें चिंतूंक शकता आनी वायटूय चिंतूंक शकता. बरें सांबाळून आनी स्टोर करून दवरूंक शकता आनी वायटूय स्टोर करून दवरूंक शकता. समजता? सो हे कुशियेस आहा तें आमचें कशें आसपाक जाय? क्लियर आसपाक जाय. क्लियर कशें? उतरा प्रमाणे. जोरी तर हे कुशियेस म्हजें गिल्टान आहा, कशें म्हजें जिवीत जातलें सुटकेचें? सुटका अणभव जातलो म्हाका? जोरी तर म्हजें कुशियेस तर गिल्टान आहा, हे कॉन्शियस तर म्हजें एक गिल्टान आहा, भावार्थान ना, म्हजेरूच तर फोकस आहा, म्हज्यान हें सुटकेचें जिवीत म्हाका अणभव जातलो. समजता तुमकां? सो हे कुशियेस जे आमचें आहा हे क्लियर आसपाक जाय. हालेलुया. आनी हो वावर कोणाचो आमचे कुशियेस क्लियर दवरपाक? देवाचो. देवाचो न्हय? शुअर तुमी? आमचो कुशियेस आमचे कॉन्शियस क्लियर दवरपाचें काम कोणाचें? तुजें आनी म्हजें. पूण हे कॉन्शियस आमचें क्लियर केन्ना आसतलें? जेन्ना आमचें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे रिन्यू आसतलें. हे उतरा प्रमाणे म्हजें हें कुशियेस क्लियर आसतलें. हालेलुया. नाजाल्यार हे म्हज्या कॉन्शियसान कितें आसतलें? आय डीड दीस, आय डीड दॅट, आय एम अ सिनर, आय एम नॉट वर्दी, म्हाका फावना, म्हाका फावना. तुका फावना तरी देवान कृपा फावो केली, तरी आमी म्हणटा फावना, फावना, फावना. सो देवाच्या कृपेचो आमी अपान करिना फावना, फावना करून. समजणी येता? जायते पाटी आमकां बरें लागता म्हणपाक म्हाका फावना, म्हाका फावना. फावना, फावना तें देवान फावो केलें. सो तें केलां तेका आमी आर्गां दिवपाचें काम. हालेलुया. हे कुशियेस आहा तो क्लियर दवरपाचें आमचें काम. पूण कशें कुशियेस आमचें क्लियर जातलें? देवाच्या उतरांतल्यान. जोरी तर देवाचें उतर म्हणटा तुज्या पातकाचें फारीकपण जालें, तुज्या कुशियेसान तूं आतां कितें घालून दवरताय? फारीकपण जालें. आय डोंट हॅव टू वरी that God will forgive me henceforth. No, God has already forgiven me. So my conscience is clear. म्हजें कुशियेस क्लियर आहा. आतां आमचें कुशियेस कित्याक क्लियर दवरूंक जाय तें आमी पळोवया. पूण हें पयलें पळोवया. होल्डिंग फेथ एंड अ गुड कॉन्शियन्स which some having put away concerning faith have made shipwreck. हे शिपरेक म्हणजे कितें जाणा तुमी? उदाहरण दिलां. शिपरेक म्हणजे कितें? मोडलेली बोट जी बुडोन आहा, सांक आहा, वयवना. हे आमचो भावार्थ ते भाशेचो जाता म्हणटा. केन्ना जाता आमचो भावार्थ तसो? हें उदाहरण पळय, हें उतर दिलां शिपरेक तें म्हणटा तें. आतां मोडलेली बोट म्हणटा तुमी, सांक जालेली भितर आहा, वर्सांची वर्सां कांय उपेगाची आहा? ना. तसो आमचो भावार्थ तसो जाता. शिपरेक जाता भावार्थ. केन्ना? जेन्ना आमचें कुशियेस सारकें आसना. होल्डिंग फेथ एंड अ गुड कॉन्शियन्स which some have put away concerning faith have made shipwreck. Okay, can you go some other translation? Go NLT. Next year. Now, cling to your faith in Christ. Hold on to your faith in Christ. क्रिस्ताचेर तुमचो भावार्थ तुमी गोड दवरात. समजता? क्रिस्ताचेर भावार्थ गोड दवरपाची आमकां कित्याक गरज? कित्याक क्रिस्ताच्या भावार्थाचेर आमी स्वत म्हणटा की आमची सोडवण जाल्या ता कृपे उदेशी आनी भावार्थान. देवाचे दयाळाय आनी भावार्थान आमची सोडवण जाल्या म्हणटा. कितें म्हणटा? देवाचे दयाळायेन आनी भावार्था उदेशी आमची सोडवण जाल्या. जाल्यार कोणाक आमी गोड दवरून रावंक जाय? क्लिंग टू युअर फेथ इन क्रायस्ट. क्रिस्ताचेर जो भावार्थ तुवें ठेवला ताका तुमी होल्ड दवरून रावात, क्लिंग करून रावात. होल्डिंग अनटू युअर फेथ म्हणलां. तुज्या भावार्थाक तुमी गोड दवरात. त्या भावार्थान तुमी कितें रिसीव केलां. समजता? भावार्थान कितें आमी घेतलां. समजलें? आतां नेक्स्ट कितें म्हणटा? एंड कीप युअर कॉन्शियन्स क्लियर. तुजें कुशियेस क्लियर दवर. कशें तूं कुशियेस तुजें क्लियर दवरतलें? भावार्थाक गोड दवर क्रिस्ता सोवें. समजलें? Cling to your faith in Christ and keep your conscience clear. भावार्थान तुमी क्रिस्ता भावार्थाक गोड दवरात. Hold on to your faith. Cling to your faith in Christ and keep your conscience clear. For some people have deliberately violated their conscience. As a result, their faith has been shipwrecked. समजता? भावार्थ आहा म्हूण जालो ना. देवा उतरा प्रमाणे त्या भावार्थाक आमी गोड दवरून रावपाक जाय.
क्रिस्ता सोवे. हालेलुया. इतले समजून येयली. आनी हें कशें जातलें, कीप युअर कॉन्शियन्स क्लियर. कुसियेस आमचे क्लियर आसपाक जाय. कुसियेसान आमच्या कितें बरोवन दवरूंक जाय, देवान आमकां कितें केलां, क्रिस्ता सोवे. जेजून म्हाज्या पासत कितें सॅक्रिफीस दिला, म्हज्या पातकाचें बोगसोणें ताणें कशें केलां, पातकाचें फारीकपण ताणें कशे भाशेन दिलां. म्हाका आनीक पातकाचें फारीकपण दिवपाची म्हाका गरज ना, कित्याक वन्स एंड फॉर ऑल यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन बाय द सॅक्रिफायस वॉट जीजस डीड ऑन द क्रॉस. सो वेन आय कीप म्हाज्या कुसियेसान जेन्ना हांव हें स्टोर करून दवरतां आनी दीस आनी रात म्हाज्या कुसियेसान तर हांव हें चिंत्तां, जाल्यार म्हजें मायंड रिन्यू आसचें ना उतरा पोरमोणें. सो जेन्ना हांव पडटलें, हांव कितें चिंततलें, जेजूचें रोगत आसा म्हज्या पासत, जें वारोवलां 2000 वर्सां पयलीं, आनी म्हज्या सगल्या पातकांतल्यान ह्या रोगतांतल्यान जेजून म्हजी सोडवण केल्या. जेजून म्हाका बोगसोणें दिलां. हालेलुया. सो कसलेंच पातक म्हाका त्या गिल्टान घालपाक शेकोना. समजता. हालेलुया. ओके, कॅन वी गो रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 12, I believe. Romans 6:12, go. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, what does it say? Can we go KJV? Go 11th verse. Okay, go 12th verse. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust. Therefore, neither yield you yourself members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those. Okay, go down, not this. Sin has no more dominion over you. I don't know if it's there only. Go 14th verse. 14th, okay. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but you are under grace. So are we under grace? Ephesians 2:8. Are we under grace or under law? Under grace. So when you are under grace, sin has no more dominion over you. पातकाक तुजेर कसलोच अधिकार ना. सो ज्या वस्तूक तुजेर अधिकार ना, त्या वस्तून तुजेर आनी कब्जो घेवंक जाता ना. पातकाक म्हजेर कसलोच अधिकार आनीक ना, कित्याक हांव कायद्या खाला येना, पूण हांव येता कुरपे खाला. वयव ना. नव्या कराराची मनशां जी जेजूचेर पाती येता, आमकां कितें फावो जालां, देवाची कुरपा, आनी ते कुरपेंतल्यान आमची सोडवण जाल्या. वयव ना. साल्वस हांव कशें मेवलां? बाय ग्रेस थ्रू फेथ. येस ओ नो? साल्वस हांव कशें फावो जालां? कुरपेन आनी बावार्थान. बाय ग्रेस थ्रू फेथ. आनी आमचें कितें त्याग आहा तितून? आमची कोरणी आहा? इज देर एनी आवर ओन वर्क्स इज देर इन दॅट? नो. इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. येस ओ नो? शिकले आमी न्हू? तें जावन आसा कितें? देवाचें आमकां देणें. सो आतां तर तूं कुरपेन येता, आतां तर तूं कुरपे खाला आहा, ह्या पातकाक आनीक तुजेर अधिकार आसा ना. सो पातकाक तर म्हजेर अधिकार ना. म्हज्यान म्हणूं येता ओ टेम्पटेशन जालें आनी हांव पडलो पातकान ना. पूण आतां कशें पातकाक आमी ना म्हणटली? सो तेच्या पयलीं आमी पळोवया की आमचें फॉरगिवनेस कशें जालां तें. गो बॅक टू दॅट 1 Timothy 1:19. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith made shipwreck. So ह्या भावार्थाक आमी गोड धरून रावपाक जाय. हो भावार्थ कसो येता? हो तुमी व्हेरी म्हाका एक्सपर्ट आन्सर दितेली. भावार्थ कसो येता? व्हेरी इजी नो? Romans 10:17. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. सो देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन तर आमचो भावार्थ येता, जाल्यार ह्या भावार्थाक आमी गोड धरून रावची ना?
ते भावार्थाक गोड धरून रावपाक कितें काम करचें पडलें म्हाका? देवाचें उतर वाचीत रावपाचें, आयकत रावपाचें. सो जितलें तूं देवाचें उतर वाचीत रावता, आयकत रावता, हें कॉन्शियस कित्यान बसतलें, तुजें कुसियस कित्यान बसतलें? देवाच्या उतरान. आनी हें उतर तुका कितें दाखयतलें की तुजी ऑलरेडी सोडवण जाली, तुजें बोगसणें ऑलरेडी जालें. संवसार घडोवंक आमकां शिकयत, तूं तर रोडना, तूं तर मागना, तूं तर झोरी वावयना, तुजें बोगसणें जावचें ना. तूं तर दिमयेर रावना, तुजें बोगसणें जावचें ना. तूं तर दिमयेर पडोन दोपरांचें सारकें हें जाय सो चलोन वसोना, दोंगर चोडना, तुजें बोगसणें जावचें ना. पूण डज द बायबल टेल्स अस दॅट? तूं तर तुज्या पातकाचें फारीकपण दिना, तुजें फारीकपण जावचें ना. अशें बरयलां काय आमकां? कितें बरयलेलें आहा? कुसियस कितें आसोंक जाय आमचें? क्लियर आसोंक जाय. द कॉन्शियन्स हॅज टू बी क्लियर, होल्डिंग फेथ एंड अ गुड कॉन्शियन्स. NLT आमकां म्हणटा क्लियर कॉन्शियन्स. सो हो कॉन्शियस आमचो क्लियर आसपाक जाय. कॅन वी गो Hebrews 9? Hebrews 9 chapter. Go to the verse 12. Twelfth verse. Okay. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. Whose blood? Whose blood? Jesus' blood. And by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. सासनीक आमचे वाच पळया कोंकणीन कितें म्हणलां तें हें सासनाच्या सासनांक इटर्नल रिडेम्पशन आमकां फावो केलें. रिडेम्पशन, रिडीम म्हणजे कितें? रिडेम्पशन म्हणजे कितें? रिडेम्पशन म्हणजे कितें? आमी बापा सोबत एकवटलेलीं आसलीं, बापा सोडशिल्ली आमी पयस नासलीं सुरवातेक, पूण आमकां ताणें ह्या पातकाच्या सोयंबातल्यान ओ पातकाच्या बांदपासांतल्यान सासनाच्या सासनांक आमकां ताणें सोडयलीं. वाच सिस्टर कोंकणीन. तशेंच तो बोकड्यांचे वो पाडकुल्यांचे रगत घेवन भितर वचूंक ना, पूण आपलेंच रगत घेवन ताणें एकेच पावटी गाभाऱ्यांत प्रवेश केलो आनी सासणीक थारोन आमकां जोडलें. सासणीक थारोन आमकां जोडलें. कसलें? सासणीक, इटर्नल रिडेम्पशन. पूण आतां जेन्ना आमी चुकोन कसले पातकान पडलीं, आमकां तें थारोन शेणलें काय, हाल्लें काय, धरलें काय दिसना. पडल्या उपरांत आतां देव खास लायतलो काय, आतां आमी मदें हाल्लीं पडलीं न्हू, वय ना. पूण हांगा कितें बरयलां? सासणीक थारोन, वन्स एंड फॉर ऑल. एकदांच ताणें आपणाचें सॅक्रिफीस दिलें, आपल्याचें ओन ब्लड ताणें दिलें आनी तो त्या सुवातीचेर जी होली प्लेस म्हणटा. आतां आदल्या कोरानान कशें आसलेलें आमकां? भितरलो जागो, रायट, द होली प्लेस वे देर वॉज वेल, आनी कोणाकूय वचपाक भितर अधिकार नासलो, कोणाच्यांनी वचोंक जायनासलें. ओन्ली द हाय प्रिस्ट कॅन गो इनसायड. तो पळय याज्ञीक आसतालो, हाय प्रिस्ट, तो महायाज्ञीक आसतालो पळय, तोच वयतालो भितर. पूण आयज जेजू तुज्या आनी म्हज्या पासत हांगा भितर सरलो. कसो? आपल्याचें रगत घेवन आमकां सासणीक थारोन दिवपाक. हालेलुया. गो टू 24th, no 14th verse down. 14th, okay. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Now how much more? Oh, go to NLT please. Next, yeah. Konkani mashe kaada 14 volt. Now just think how much more the blood of Christ will purify our conscience from sinful deeds, so that we can worship the living God by the power of the eternal Spirit. Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. आमच्या पातकाचे perfect sacrifice कोण जालो?
जेजू क्रिस्त जालो ते सासणाच्या सासणाक कित्याक इटर्नल थारोन सासणीक थारोन आमकां मेळोवन दिलें. आतां हांगा कुसियसाची कितें खबर उलयता, जस्ट थिंक हाव मच मोर द ब्लड ऑफ क्रायस्ट वील प्युरिफाय आवर कॉन्शियन्स. आमचें हें कुशियस आहा तें कशें क्लियर जालां, कशें क्लियर जालां, कितें म्हणटा देवाचें उतर, द ब्लड ऑफ क्रायस्ट वील प्युरिफाय आवर कॉन्शियन्स फ्रॉम सिनफूल डिड्स. जे आमी आमच्यो कोरण्यो जे भाशेन जाता, आमच्यो ज्यो कोरण्यो जे भाशेन आसता, देवाचें रगत, जेजू क्रिस्ताचें रगत आमचें कुसियस म्हणटा साफ दवरता, विल प्युरिफाय आवर कॉन्शियन्स फ्रॉम सिनफूल डिड्स सो दॅट वी कॅन वर्शीप द लिव्हिंग गॉड. फॉर बाय द पावर ऑफ द इटर्नल स्पिरीट क्रायस्ट ऑफर्ड, देवान जेजून आपणाकूच बोली दिली, आपल्याकूच सॅक्रिफायस केलें. कोणा पासत, आमच्या पासत. आमी ह्या सगळे शिकवण जायते आहा की जेजूच्या रक्ता उदेशी आमचें बोगसणें जालां. जेजून त्या खुर्सार आमचो स्क्रिप्चर जायते आहा की आमी घुस्पोया नाका. आमी कितें सांगता गाय, कितें जाता गाय, सिंपल वेन आमी समजोया आमच्या पातकाचें फारीकपण सासणाच्या सासणांक जालें. समजता, देवाचें उतर आमकां म्हणटा वन्स एंड फॉर ऑल तुमकां बोगसणें जालें. समजता, जे पातकाचें फारीकपण कितें आसलेलें, मरण आसलेलें, ते पातकाचें फारीकपण जे मरण आसलेलें, हें मरण कोणें आपणाचेर घेतलें, जेजून. हें तर आतां आमकां समजणी येता दीस आनी रात जेन्ना आमी पडटा उठ्ठा, कितें जाता कितें ना जाता, वॉट एवर वी एनकावंटर इन अ लायफ, कितें आमच्या सरावंडींग जें जाता, आमच्या चोर भोंवती कितें घडटा, कसलेंच सिट्युएशन आमकां गिल्टान उडोवंक शकना इफ आय हॅव द नॉलेज ऑफ दीस वर्ड ऑफ गॉड, इफ आय अंडरस्टँड वॉट जीजस हॅज डन फॉर मी. पयले सुवातेर हांव सदांच म्हणटा आमी जाणा जावंक जाय, हांव कितें करता त्या प्रमाणे म्हाका रिवॉर्ड मेळचो ना. जें जेजून केलां त्या प्रमाणे म्हाका ऑलरेडी इटर्नल रिडेम्पशन मेवलां, सासणीक थारोन मेवलां. समजता, आय ऑल गेटिंग दीस. जेजू उदेशी आमकां सासणीक थारोन मेवलां, इटर्नल रिडेम्पशन मेवलां. कित्याक ही ऑफर्ड हिमसेल्फ टू गॉड एज अ परफेक्ट सॅक्रिफायस फॉर आवर sin. सो आदी जेन्ना ते फारीकपण दिताले, खोत नासलेले शेळयेचे, दे यूज्ड टू गिव द गोट्स एंड calves and everything for the forgiveness of sin, right? If those things were perfect, then why he had to send Jesus to give as a perfect sacrifice? Hallelujah. समजता. सो आतां जेन्ना ते आदल्या करारांचे ते कोरी, ते सगळे टेम्पररी आसले. वो सासणीक सॅक्रिफायस आमचो येयसूर, आनी वो जेजू क्रिस्त आमचो जो सोडवंडर आमी म्हणटा, ताणें आपणाकूच ऑफर केलो, आपणाकूच ताणें भेटयलो सॅक्रिफायस जावन आमच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. हालेलुया. ही समजणी न्हू, जे भाशेन पावलून समजणी घेतली, आनी जे भाशेन ताणें आपणाकूच खालती केलो उतरां सोवें, आनी जे भाशेन ताणें आमकां आतां चडसो नव्या कराराचो भाग कोणें बरयला? चडसो नव्या कराराचो भाग कोणें बरयला? पावलून बरयला. कित्याक बरोवंक पावलो? कित्याक तो वळखलो जेजून कितें केलां पळय तें. तो वळखलो इतलीं वर्सां पळय आपूण कितें करी, आपल्याचे शिकोणे प्रमाणे, आपल्याचे जाणवाये प्रमाणे तें सगलें निर्फळ. एके सुवातीचेर तो म्हणटा फिलिपकाराचे चिटीन, हे सगलें म्हणटा एक कचरो कसो म्हणटा, जे आपणें पळय सोंपाटला ह्या संवसाराची जाणवाय, आनी हे सगलें हे जेजू क्रिस्ता फुडें म्हणटा सगलो एक म्हाका कचरो म्हणटा. हांव म्हाकाच रितो कोत्ता म्हणटा तो जेजू सोवे, आनी हांव नेणार कसो जाता, सो दॅट पवित्र आत्मा म्हजे उदेशी सगली कार्य कोत्तलो. कित्याक जरी तर म्हज्या कोरण्या उदेशी तर हांव कार्यां कोत्तालो जाल्यार म्हाका कारण आसलें ते कोरणेन घमंड करपाक. पूण आयज जेन्ना हांव म्हाकाच खाली कोत्ता आनी पवित्र आत्म्याक म्हज्या उदेशी कोरणी करूंक लायता, म्हाका कारण आसा देवान घमंड करपाक. कित्याक हांव म्हज्या वस्तूंकी कांय करिना, पूण हांवें हें जें कितें केलां म्हणटा तो ताणें हें सगलें पवित्र आत्म्या उदेशी केलां. हालेलुया. हे कोरिंथकाराचे चिटीन तो आमकां बरयता, हांव म्हजे जाणवायेन आनी म्हजे उदेशी तर करी जाल्यार आपल्याक कारण आसतलें आहलें म्हाका घमंड करपाक. समजता, कितले जाण. ही वॉज द स्कॉलर आसलेलो तो, फॅरसी ऑफ द फॅरसी, स्कॉलर आसलेलो म्हणटा, पूण ताणें आपणाकूच रितो केलो देवाच्या उतरा फुडें, जेजू क्रिस्ताच्या सॅक्रिफायसा फुडें. वय ना, आतां आमी तिमोथेकाराचे पयले चिटीन 12th ऑनवर्ड्स आमी पळोवंक ना, तो कितें म्हणटा तो, आपूण सगल्यांकीन चीफ ब्लेस्फेमर आसलेलो, देव निंदा करपी आसलेलो, पूण म्हाका थारोन मेवलें म्हणटा तो. हालेलुया. समजता. ओके, गो टू द 10वे वळीन वच पळया. सेकंड
Yeah, start from second verse. If they could have provided perfect cleansing, now who they? The old covenant. समजता पोन्या कराराची खबर. आता if they could have provided perfect cleansing, the sacrifices would have stopped, for the worshippers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have been disappeared. Suppose ते तर सारखे फारीकपण असलेले सासनाच्या सासनांक, जाल्यार तेच फारीकपण आमकां पुरो असलेले. But instead, go third verse. But instead, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. जे sacrifice ते वर्षाच्या वर्षात दिताले, वर्षाच्या वर्षात ते दीत असले. वय वो ना? समजून येता तुमकां कितें म्हणटा ते? वर्षाच्या वर्षात ते sacrifice दीत असले. जोरी तर ते sacrifice दिता, तातूंतल्यान तर तांकां सुटका जालेली, जाल्यार तांकां वर्सा वर्सा दिवपाक जाय आसलेलें. म्हणजे कितें ते sacrifice दिवनूय तांचे कॉन्शियन्स कशें असले, आमी पातकी. सो वर्सा वर्सा आमी दीत रावया पातकाक लागून. समजून येता? जेन्ना ते आदल्या करारान कितें म्हणटाले, वर्सा वर्सा आमी sacrifice दिवत रावया, कित्याक वर्सा वर्सा आमी पातोक आदारता. वय वो ना? सो ताका लागून it kept on continuing, but instead those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. Now, next line point. For it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. Now, go down. That is why when Christ came into the world, he said to God, you did not want animal sacrifices or sin offerings, but you have given me a body to offer. पातकाचे फारीकपण मरणूच असले. मनशाच्या पातकाचे फारीकपण मनशानूच दिवपाक जाय आसले, पूण तेका लागून देव आपूण मनशाच्या रुपान येता, आमच्या सारकिल्लो जावन येता आनी आमच्या पातकाचे तो फारीकपण दिता. Now go down. You were not pleased with burnt offerings or other offerings of sin. Now then I said, look, I have come to do your will, O God, as it is written about me in the scriptures. Now go down. First Christ said, you did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or other offerings for sin, nor were you pleased with them, though they are required by the law of Moses. ते कित्याक करीत ते? मोसेसाच्या कायद्याक लागून ते करीत असले. Now, then he said, look, I have come to do your will. He cancels the first covenant in order to put the second into effect. Now, जेजू खंयच्या कराराचो? दुसऱ्या कराराचो. समजता? Now, for God's will was for us to made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Jesus became the sacrifice for जेजू जालो ते sacrifice तुका आनी म्हाका लागून सासनाच्या सासनांक एका sacrificean. सो हेज्या फुडें आनी आमी पातकाचें बोगसोणें करपाक ओ करून घेवपाक, म्हजें बोगसोणें जावं म्हूण मागोन घेवपाक म्हजी आनी कसलीच करणी ना, कित्याक जेजू जालो Jesus and made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. The penalty for my sin and your sin has been paid by Jesus Christ and obtained an eternal redemption for us. सासनाच्या सासनांक थारोन आमकां फावो केला एका sacrificean जे 2000 वर्सां पयलीं ऑलरेडी जाले. आनी ही जावन आसा शुभ वर्तमानाची खबर आमकां की आमच्या पातकाचें फारीकपण आनीक आनीक दिवपाक उरोंक ना. It has been already done by our Lord Jesus Christ, and that is what he has done for us. हे ताणें आमच्या पासत केला आनी हे करपाक लागून तो सोडवणदार आयलो तुजी आनी म्हजी सोडवण करपाक एकाच फारा की हेच्या फुडें आनीक आमकां कसलेंच आमच्या पातकाचें फारीकपण उरोंक ना. जे भाशेन आदल्या करारान ते फारीकपण दिताले वर्साच्या वर्सा एक्चुअली कितें म्हणटा तांकां उगडास येतालो तांच्या पातकाचो. पूण जेन्ना उगडास येता पातकाचो केन्ना? जेन्ना हें फारीकपण पुरें जायना तेन्नाच मनशाक पातकाचो परत्यान परत्यान उगडास येता. पूण जोरी तर तूं स्वत मानता जेजू क्रिस्तान तुका सासनाच्या सासना पातकांतल्यान सुटका दिल्या, निवळ केला, धुवन काडला, तुका आनी कॉन्शियस उरतलें पातकाचो की तूं आनीक पातकी म्हूण? ना, कित्याक देवान तुज्यो पातकी सोयम काडून तुका आपणाचो सोयम दिला. तो सोयम जावन आसा नितीवनपणाचो आनी नितीवन मनशाक आनीक पातकाचें चिंतना आनीक उरो ना, कित्याक तेजें कुसियेस जें चिंतपाचें आहा तें क्लियर जाला.
हालेलुया. आनी जेन्ना हे क्लियर कुसियेस तुजें जाता तेन्ना तुका जेजू क्रिस्तान कितें केलां पळय तेजेर तुजें मन थीर कितें म्हणटा तें जेजूचेर तोखलेलें आसता. जेजूचेर तुजें सारकें तुजें चिंतना तुजी येवजण जेजूचेर दवरलेली आसता. हालेलुया. सो हे आमी जाणा जावपाक जाय की तुज्या पातकाचें फारीकपण जावपाक तुका खंय दिमी मारून रडपाची गरज ना. आनी अशी चिंतना तुका करपाची गरज ना की दिमी मारल्यारूच म्हज्या पातकाचें फारीकपण जातलें. हांवें कितें केलां हांव कसल्या एका कंडिशनान गेलेलें सुरवातेक एक पातक घडलेलें म्हजें सवें जावं सगळें आमी पातक कोत्ताच रायट. ये सोनो सगळें आमी पडटा. सो जेजूची वळख मेळचे आदी म्हाका सारकी आय डीड समथींग रॉंग. आनी जाल्या उपरांत हांवें एक पाटी कन्फेशन केलें वचोन. म्हाका दिसतालें तर हांव दुसऱ्याक वचोन म्हजी पातकां सांगत जाल्यारूच म्हजीं पातकां बोगसोता. Did not know once and for all time. It's done deal. The sacrifice of my sin has been already paid on the cross. जी पेनाल्टी म्हज्या पातकाची आसली म्हज्या पातकाचें फारीकपण आसलें तें ऑलरेडी जेजून दिलां. जें हांवें केलां कोत्तां आनी हेज्या फुडें जें घडटलें पळय ताचे पासून फारीकपण ऑलरेडी जेजून म्हजें दिलां. ही जाणवाय म्हाका नासली. सो एक दीस हांवें एक फावटी म्हजे लायफान जर्नी एक फेस कसो आयलो. आय वेंट एंड आय कन्फेस्ड माय सीन एंड देन सेड तुजें पातकाचें बोगसोणें जालें तूं वस आनी परत्यान पडो नाका. पूण आमकां मेन की मेवलेली मेन आमकां ट्रेजर मेवलेलो नोको स्क्रिप्चर नोको कितें जालां. हांव जाणा दॅट पर्सन इज फॉरगिवींग मी. I did not know about Jesus, that he has already done once and for all. After some time, again that guilty conscience came. That guilt येता न्हू भितरल्यान आनी कंडेमनेशन येता गिल्ट येता आनी म्हाका अशें येयलें तुज्या पातकाचें फारीकपण बरें जावंक ना कित्याक तुका आजुनूय उगडास येता. सो वॉट आय डीड आफ्टर सम टायम हांव पोत्ते गेलें आनी सेम पातकाचें फारीकपण बोगसोणें मागलें. ओके मागलें आतां जालें बोगसोणें अशें म्हाका दिसलें. ओके आनी उतराची समजणी ना. थोडे म्हयने गेले पोत्ते म्हाका सेम पातकाचो उगडास येता आनी सैतान कितें सांगता हांव नको तो सैतान म्हणा तेन्ना म्हाका दिसता कितें ह्या पातकाचें बोगसोणें ना गाय तुका पळय आजुनूय ते पातकाचो म्हाका उगडास येता. इट मिन्स वॉट देवान तें आजून बोगसूंक ना. अगेन आय वेंट फॉर द थर्ड टायम टू कन्फेस द सेम थिंग. आर यू अंडरस्टँडिंग वॉट आय एम ट्रायंग टू से. हांव पोत्त्यान गेलें फॉर द थर्ड टायम सेम तुमी केलां अशें केन्ना तुमकां दिसलां केलां हय तुमी म्हज्या कॅटेगरीन केन्नाय जाल्यार एक पातकाचें बोगसोणें मागलां थोड्या टायमान उगडास येता आनी अशें दिसता जावंक ना काय बरें म्हणून उगडास येयला म्हाका. सो लेट मी गो एंड कन्फेस अगेन. हॅपन्ड 5 times. I went 4 times I think. Same thing. 3 times. Oh, count also you'll remember. So we went again and again. You know why? Because our mind is not renewed with the word of God. हे स्वताच्या उतरान म्हजी मनाची नवसरणी जावंक ना तेका लागून म्हाका कितें दिसता हांव आजुनूय पातकी हा म्हज्या पातकाचें फारीकपण 2000 वर्सां पयलें जालें ही म्हाका समजणी ना. आनी हे देवाचें उतर ही म्हजी उतरां न्हय हा हे हिब्रूच्या चिटीर बरयलेलें हा समजता ही म्हजी उतरां न्हय. सो आमकां समजणी येवंक जाय. जेजून कितें म्हणलां सोत तुमकां कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. म्हाका सोत कळोंकूच नासलें. हांव वयता आनी म्हज्या पातकाचें दिमी घालता आनी मागता बोगोस सायबा वय हांव जाणा हांवें बोगसोणें मागलेलें पूण म्हाका अशें दिसलें भितरल्यान कित्याक दिसलें कुसियेस कितें हा आजून पातकाचो हा. कुसियेस कितें हा कॉन्शियस कहो आहलेलो हांवें पातक केलां हांवें वायट केलां बरें जावंक ना दिसता बोगसोणें देवान बरें बोगसूंक ना दिसता. जेजू कितें म्हणटा once and for all I became the sacrifice of your sin and it's already done. It is finished. Hallelujah. Thank you Jesus. Are you understanding? So we have a clear conscience that it is already done and we are forgiven once and for all. The payment has been done. Thank you Jesus. Are you understanding this? But I'm trained. What I have to do to get that? Yes or no? What I have to do? My dear brothers and sisters, we don't have to do anything. The only one thing what I have to do is to believe what God has done. That is only Father wanting from us to believe. Those who believe in my Son shall not perish but shall have everlasting life. The will of the Father for you and me is to believe in His Son Jesus, what He has done. Hallelujah. ही जावन आसा देवाची खोशी ही जावन आसा देवाचो आवंडो तुज्या आनी म्हज्या सोवे. हालेलुया. सो एकदां
टुडे आय वॉज स्पीकिंग टू वन सिस्टर, एक आमी भयणी कडेन हांव उलयतालें. सो आतां जेन्ना गिल्ट कॉन्शियन्स येता तेन्ना कशें कितें, आतां आमकां दिसता कितें, लेट्स से आतां आमी धाकटुलीं भुरगीं आसतालीं, धाकटीं आसतालीं, वय ना, धाकटीं आसतना आमी मस्ती करता, धांवता, जायती आमी करून केल्या, वय ना. आयजूय आमी सेम करता ना, पूण आमकां मेमरी आहा तें केला तो, वय ना, मेमरी आहा न्हू, केन्ना आमी कितें केलां वो कितें केलां, आमकां मेमरी आहा, रायट. आमकां उगडास उरता, वो केन्नाय उगडास पासून जाल्यार एक इन्सिडंट घडटा तेन्ना आमकां उगडास येता, हें अशें जाल्लें, अशें हांवें केल्लें पयलें, वय ना. पूण आमी तें कंटिन्यू करता करपाक ना, पूण जेन्ना मेमरी येता तेन्ना आमकां केन्नाय चिंतून येता, ओ आय डीड दीस, आय डीड दॅट, बट हांवें तशें केल्लें म्हूण आजुनूय तें म्हज्या भितर आसा तसलें ना. फक्त कितें आहा, द ओन्ली मेमरी इज देर, येस ओ नो. तेच भाशेन पातकाचो सैम आमच्या भितरलो अपरूट करून काडून त्या खुर्सार खिळायला, पूण जे पातकाची जी म्हाका सोयी आसली करपाची ती फकत म्हाका मेमरी उरल्या, चिंतना उरल्या, म्हजे तकलेन तें उरलां, तेका लागून समवेर हियर एंड देर आय फॉल अगेन एंड अगेन. आतां आमी रोमन्स 6:12 आमी पळयलां, रायट, 12 or 14 समवेर वी सॉ 14, रायट. पातकाक आमचेर कसलोच अधिकार ना, कित्याक आमी कायद्यान आनीक पडो ना, पूण आमी येता कित्याक खाला, कुरपे खाला. सो जेन्ना आमी कुरपे खाला येता, पातकाक आमचेर कसलोच अधिकार ना, पूण तरी आसतना आमी कशीं पडटा पातकान, वय ना. सॅक्रिफीस तर जालें, पेनल्टी तर पेड जाली, फारीकपण तर ताणें दिलें, आपली कूड ताणें दिली. फॉर गॉड्स विल वॉज फॉर अस टू बी मेड होली बाय द सॅक्रिफायस. वॉट ही मेड अस, आमकां कितें केलें तेणें, पवित्र केलें, सेंटिफाय केलें, आमकां ताणें कुशीन काडलें, ही सेट अस अपार्ट. हालेलुया. आमकां ताणें कुशीन काडलें, कशी, ह्या सॅक्रिफिसा उद्देशी, जेजूच्या रोगता उद्देशी ताणें आमकां कुशीन काडल्या. आमी हेरा लोकां भाशेन न्हू जी कोण स्वत मानिना जेजूक, आमी येता त्या कॅटेगरीन जी जेजूक स्वत मानता, आनी जेजून आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्या, आदल्या आतांच्या आनी फुडाराच्या पातकांतल्यान आमकां ताणें निवळ केल्या. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ. जेजूचे कुडीच्या सॅक्रिफिसा उद्देशी ताणें आमकां पवित्र केल्या, once and for all, सासणाच्या सासणांक. Now under the old covenant, the priest stands and ministers before the altar day after day, offering the same sacrifice again and again, which can never take sins away. जे सॅक्रिफीस दिताले वर्साच्या वर्सा, त्या सॅक्रिफिसान केन्नाच ते पातक आमचे कडलें पयस काडपाक जाय नासलें, तेका लागून ते वर्साच्या वर्सा ते दिताले. आनी एक्चुअली कितें म्हणलां थिंगासर की ते दिताले कित्याक तांकां वर्सा उगडास आसलो, पूण आतां आमकां वर्सा उगडास येवपाक जाय, कित्याक वन्स एंड फॉर ऑल इट इज डन, नो, येस ओ नो. द पेमेंट हॅज बीन ऑलरेडी डन, नो, येस ओ नो. ओके, कॅन वी गो 1 John 3:21. Thank you, Jesus. Are you getting this? हे समजता तुमकां? आं, समजणी येता न्हय? Okay. Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. केन्ना आमी देवा सवे कॉन्फिडन्सान येतली, बोल्डनेसान येतली, जेन्ना आमकां हे गिल्टाचे जावं एक खालतीकायेचे जर कुसियस आमकां ना, तेन्ना आमी देवा सोरशी कॉन्फिडन्सान येतली. कॅन वी गो KJV प्लीज? Beloved, if our heart condemns us not, then have we confidence toward God. Romans 8:1 आमकां कितें म्हणटा? Therefore there is no condemnation for them those who are in Christ Jesus. Okay, go to Romans 8:1, then we come back here. तुम्ही बरयतात न्हय? KJV only keep, huh? Okay. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Christa sove ha tenka कितें ते कोंकणीन कितें बरयलां सिस्टर? आय डोंट नो हाव टू से कंडेमनेशन. तुमकां उणेपण जावं उणेपण, गिल्ट, यू नो, आमकां दिसता न्हू आमकां फावना, आमी अशी आमी तशी, आमी हें केलां तें केलां, पूण क्रिस्ता सोवे जी कोण आसता तांकां कंडेमनेशन ना. हांव म्हणटा
कोण म्हणटा उतर म्हणटा सो तुमी सगळीं क्रिस्तांव सोवे हा सो तुमकां कंडेमनेशन हा ना पूण येता जेन्ना आमी पडटा तेन्ना ताका येवकार दिवंक जाय कॉन्सियस आमचे कंडेमनेशन गिल्टान घालपाक जाय ना कित्याक जोरी तर आमचे कुसियेस तर आमी त्या खालतीकायेन त्या उणेपणान तर आमी घालता नाव यू गो 1 John 3:21 you can go from that arrow no which समजले ह्या स्क्रिप्चरांच्यान आमी पळयलां कितें क्रिस्तांव सोवें जी कोण हा तांकां कंडेमनेशन गिल्ट आनीक ना आनी जोरी तर तुमकां तर बिलावड इफ युअर हार्ट कंडेम्स अस नॉट देन हॅव वी कॉन्फिडन्स जाल्यार आमच्या काळजाची आमी राखण करूंक जाय आमच्या कुसियसाची आमी राखण करूंक जाय की आमी त्या गिल्टान त्या कंडेमनेशनान आमी रावपाक जायना पूण जोरी तर आमी रावत जाल्यार कितें जातलें आमकां ते एक बोल्डनस तो कॉन्फिडन्स देवा मुखार येवपाक जावचो ना हे आयज आमी कितें पळय शिकता हे आमचें जिवीत फुडलें जें जिवीत आमची हा जिवीत जें आमचें हा फुडलें जें आमचें येवपाचें जे दीस आहा हे खुशालकायेचें जियोवपाक हे संतोशान जियोवपाक हे सोत आमकां भोव गरजेचें अदरवायज तो रावला आमकां केन्ना आमी हांगाच्यान भायर सोदतलीं आनी केन्ना तो हें उतर घेवन चोरून वयतलो पूण हें उतर तर तुमी समजता तुमचें कोणाच्यानूच कितेंच चोरून व्हरपाक जायना समजणी येता जाल्यार समजता आमकां दिसत बरें वयर सकाळ सान बसोन कितें आयकतली न्हू दीस जालो आयकता येस पूण हें कितें आयकता तें आमच्या फायद्याक बरी खबर हें आयकता तितून आमची सुटका हें आयकता तितून आमकां सोत गमन येता हें आयकता तेन्ना आमच्या मनाची नवसरणी जाता हे आयकता तेन्ना मनाची नवसरणी जावन ह्या उतरा प्रमाणे आमी निचो घेता एक बोल्डनसान जियोवपाक जेन्ना एक आमकां ह्यो बोल्डनस येता एक काळजीदारपण येता काळजीदारपण तर आसत देवान कितें केलां तेन्नाच आमी देवा मुखार उबी रावपाक आमकां पॉसिबल जाता वय ना जोरी तर हांव खालतीकायेन आनी गिल्टान हा म्हज्यान देवा मुखार कॉन्फिडन्सान उबें रावपाक जायना संवसार आमकां जायते सिट्युएशन दाखयतलो एक उगडास दवरपाक जाय की देव म्हजें सोवें म्हज्या सांगाता सदांच उबो आसा आनी देवाचो आवंडो की आमकां ताणें पवित केल्या आपल्या पुताचे कुडी उदेशी तो जालो ते सॅक्रिफीस वन्स एंड फॉर ऑल आनी आयज तर आमकां कॉन्शियसान आमकां दिसती पडोन येता की देवाक म्हजी पातकां उगडास येयत गाय देव म्हाका म्हज्या पातकां प्रमाणे पनीश करीत गाय देव म्हजी पातकां पळयना पूण देव आतां पळयता तें क्रिस्ताचें रगत म्हजे वयर म्हजे कुडीचेर जें हांवें स्विकारलां भावार्थान हालेलुया जेन्ना तोमास येता आनी म्हणटा ते शीस म्हणटा जेजू येवन गेलो तो म्हणटा हांव स्वत मानिना कित्याक हांवें पळोवंक ना जो मेरेन हांव ताच्या गायांनी बोट घालिना कुशीन बोट घालिना हांव स्वत मानिना जेजू येता दुसऱ्या विकाक आनी कितें म्हणटा तोमास यो कितें म्हणलाय तें कर तोमास मागीर कितें म्हणटा अरे एका कशें गमलें काय आनी तोमास म्हणटा कितें आय बिलीव यू येस लॉर्ड म्हणटा जेन्ना लॉर्ड म्हणल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा तुवें पळयलां पूण म्हणून तुवें स्वत मानलें पूण आशिर्वादीक ती जी कोणें म्हाका पळोवंक ना तरी ती म्हजेर सोत मानता आमी पळयलां आमी आशिर्वादीक वय कित्याक पळयना तेजेर आमी सोत मानले देवा कारगां वय ना ओके गो टू हिब्रूज 8 गो टू हिब्रूज 8:12 जेन्ना हांव येता तेन्ना जावं टिचींग घेता तुमी म्हणटा आसतलें फकत टिचींग तुजी एक्सायटमेंट कांय ना येस नो ब्रदर जुलियो थँक्यू जीजस हे फकत शिकयता वद्दे वयर धांवता वद्दे बी मेवता कॅच करात डॉच कोन्नाकान बट रिसीव इट हालेलुया ओके For I will be merciful to their righteousness or unrighteousness. I will be merciful to their righteousness or unrighteousness. Oh, go to the previous verse first, 11th. And they shall not
they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall known to me, for the least to the greatest. Okay, go 12th only. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. आमचे अनितीवनपण जे आमचे जे how do you say unrighteousness? अनितीवनपण बरें करून न्हय. अनितीवनपण, नितीवन इज देवा सारकिलो स्वयं न्हय. जो देवा सारकिलो जो स्वयं आमचो नासलोलो पयलो, आसलोलो पयलो ना. आमी सगळीं पातकी स्वयंबाची आसलेली, वायट स्वभावाची आसलेली न्हय. सगळीं चिंतना वायट, करुण्यो वायट, सगळें वायट आसलें आमचें. येस नो? सो आतां तो कितें म्हणटा, आय विल बी मर्सिफूल. आपूण काकूतसार जातलो तेंच्या सगळ्या अनितीवनपणांक. काकूत केन्ना जाय? नितीवंत लोकांक काकूत जाय ना. सो आमी सगळीं कितें अनितीवनपण. येस नो? आमी पयलीं कशीं आसलेलीं अनितीवन. ह्या अनितीवनपणाच्या स्वयंबाक तो काकूतसार जालो. फॉर आय विल बी मर्सिफूल टू देयर अनरायचियसनेस अँड देयर सिन्स अँड देयर इनिक्विटीज विल आय रिमेंबर नो मोर. आमची पातकां, आमच्यो कोरण्यो तो आनीक उगडास दवरिना. आनीक तो उगडास दवरिना. कित्याक? ताणें आपल्या पुताक, एकल्याच पुताक धाडलो तुज्या आनी म्हज्या पासत. हालेलुया. एकल्याच पुताक धाडलो तुज्या आनी म्हज्या पासत, सो दॅट तेज्या एका सॅक्रिफिसान आमी सासणाच्या सासणाक नितीवंत जालीं. हालेलुया. आनी आतां देवाचें उतर म्हणटा, आय विल रिमेंबर म्हणटा तो, और आय विल रिमेंबर नो मोर म्हणटा तो. इफ गॉड डजंट रिमेंबर आवर सिन्स नो मोर, देन वाय डू वी रिमेंबर आवर सिन अगेन एंड अगेन? जे देवान आमची पातकां परतेन उगडास करपाक जाय आसलेली तो करिना म्हणटा. कित्याक? तो ताज्या पुताचेर स्वत मानता. तो पुताचेर पातयेलो. कित्याक? पुतान तें सॅक्रिफीस केलें. देवान जो मास्टर प्लॅन धाडलो आपल्या पुता उद्देशी आमकां साल्वार करपाक, आनी त्या रोगता उद्देशी त्या खुर्सांतल्यान तर ताणें आमची सुटका केली. बापान कितें केलां तो बाप नको? वन्स एंड फॉर ऑल आमकां सुटका दिली. सासणाच्या सासणाक आमकां थारोन दिलें. हें देव नको? सो तो आनीक आमचे इनिक्विटी कित्याक, आमचे पातकां आनीक कित्याक तो उगडास दवरून रावतलो? कित्याक ताणें पातकाचो उगडास नाका म्हूण पातकाचें फारीकपण केलें खुर्सार. वय वो ना? आतां तेणें तर आमच्या पातकाचें फारीकपण त्या खुर्सार केलें जेजू क्रिस्ता उद्देशी, जाल्यार आमी जें आमकां जालां तें बिकॉज ऑफ आस. कोणाचें अनितीवनपण आसलें? देवाचें. अनितीवनपण कोणाचें आसलें? आमचें. आमच्या अनितीवनपणाचो, आमच्या पातकाचो तो आनीक उगडास करिना म्हणटा. जाल्यार तुवें आनी हांवें तें देव करिना तें आमकां करपाची गरज ना. सो आमचे कुसियेस आमी कशें दवरतलीं? आमी बोगसोलेलीं भुरगीं देवाचीं. आमकां बोगसोणें फावो जाल्यार क्रिस्ता उद्देशी, आमकां पेकोवणी फावो जाल्यार क्रिस्ता उद्देशी. हें आमची चिंतना जावपाक जाय. हें आमचें कुसियेस आसपाक जाय. हें आमचे कुसियेसाची चिंतना, हें आमी आमच्या कुसियेसान भितर भरून दवरपाक जाय की आमी बोगसोलेलीं पिळगां म्हूण. हालेलुया. इतलें समजलें? म्हाका जाल्यार अशें दिसता की इतलें समजलां तेजेर तुमी आतां नियाळ करचो, आनीक फुडें वचपाक नाका. प्रेज गॉड येयलें म्हाका. सिग्नल आय गॉट. आयज बरें हॅपी जालां तुमकां. प्रेज जीजस. समजता? सो आमचें फारीकपण ऑलरेडी जालां. I'll show you one more scripture. Ephesians 1:6-7 in AMP you go. Okay, go in AMP. To the praise of his glorious grace and favor which he so freely bestowed on us in the beloved his son Jesus Christ, in him we have redemption. Eternal सासनीक तारण मेवला आमकां. पयला आमी सासनीक तारण इन हिब्रुवाची चिठीन आमी पयला चॅप्टर 9 सासनीक तारण कोणा सोवे? क्रिस्ता सोवे. वी हॅव in him we have redemption, that is our deliverance and salvation through his blood, which paid the penalty of our sin and resulted in the forgiveness. Penalty is paid, the result is forgiveness. The penalty is paid, the result is forgiveness. So forgiveness has been already done.
And today we are saying, forgive me, Lord, forgive me, Lord. Please show me some sign that I am forgiven. Do something so that I know this is what he has done. So when we ask for the sign, we need to look unto the scripture. When we ask for the proof, oh, how do I know that I am forgiven? I did not do anything. God doesn't want my doing. God wants my believing in what Christ has done. Because he paid the penalty, not me. Because of his mercy. त्याच्या काकुतेक लागून ताणें त्याच्या काकुतेक लागून देवान ते फारीकपण दिलें. जेजून ते फारीकपण दिलें आमच्या पासत. हे समजता तुमकां? Now, deliverance and salvation through his blood, which paid the penalty for our sin and resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin in accordance with the riches of his grace. हे कसले गिरेस्तकायेच्या हातून ताणें केलें? ताचे कुरपेच्या गिरेस्तकायेच्या कुरपेंतल्यान ताणें हें आमकां बोगसोणें फावो केलें. जे बोगसोणें आमकां मेवलां, जे ताणें जेन्ना तें फारीकपण आपल्या रोगतान केलें, paid the through his blood, which paid the penalty of our sin and resulted in the forgiveness. फारीकपण जालें, बोगसोणें मेवलें. हे ऑलरेडी 2000 वर्सां पयलीं जालें. सो कसलेंय ते तुमच्या जिवितान तुमकां आतां उगडास येता घोडेक जायत. काल हांवें अशें केलां, जावं 2 वर्सां फाटीं म्हजे कडेन अशें घडलां. बिलीव द पेनल्टी हॅज बीन पेड 2000 years ago. हालेलुया. ही जावन आसा देवाची काकूत आमचेर. कसलेंय ते वायट 5 वर्सां पयलीं जालां घोडेक, 20 वर्सां पयलीं जालां घोडेक, पूण जेजूच्या रोगता उदेशी 2000 वर्सां पयलीं जे हांव जल्मोंक पासून नासलो, ताका लागून ते म्हणटा फ्युचर सीन. बिकॉज म्हज्या फ्युचरान पडलें न्हू तें त्या वेळार, वयवो ना. त्या टायमार तर हांव जल्मोंक ना फिजिकली, म्हज्या फ्युचरान पडलें ना. सो फुडाराची पातकां पासून 2000 वर्सां पयलीं देवान ऑलरेडी फारीकपण दिलां. सो कसलेय पातक तर तुमकां एक टॉर्मेंट करता, एक तुमकां सोतायता, बोगोर बोगोर उगडास दिता. कीप युअर कॉन्शियन्स क्लियर with the scripture, with the word of God, where it says that you have been forgiven because Jesus has paid the penalty for your sin, which is resulted in the forgiveness. And where we read in the Hebrews 8:12 that he remembers our sin no more. So if he don't remember, you don't have to remember your sin. Hallelujah. Is it becoming as a bitter gourd to swallow? It's like sweet as honey. Yes or no? That it's done. Yes or no? Time to rejoice when I know this truth. It's not that, Lord, really? Is it really done? I did not do anything. हांवें कांयच करूंक ना. जालें म्हजें बोगसोणें? कशें जातलें हांवें कांयच करूंक नासतना? मेनी टायम्स आमकां जाय न्हू फारीक करपाक. फारीक करिना. जरी तर आतां आमी व्हडले शॉपां पळयतात, शोरूम्स पळयतात, डायमंड्स कसले कसले हिरे पळयतात, एक्सपेन्सीव, वयव ना. कोणी तर येतलो आनी तुका एक हिरो दितलो आनी म्हणटलो हो सारको एक्सपेन्सीव, वन ऑफ द फेमस ऑर वन ऑफ द एक्सपेन्सीव हिरो ह्या संवसाराचो, आनी तुका दिता आनी तूं म्हणटा कितले फ्री. कितें दिलां हें हिरो, घे तुका नाका म्हाका. कित्याक फारीकपण नासतना कसलो हिरो हें फटींगपणाचें दिलां आसतलें अशें आमकां दिसचें ना. कित्याक दिसता आमकां हें अशें? कित्याक? तुमी समजलें जाल्यार पळोवया. तूं बिलीव करचें ना तो हिरो म्हूण. कित्याक? हांवें कांय फारीक करूंक ना न्हय. जरी तर तो म्हणटा ना ताका पडटा दर सर्टन अमावंट, तूं हाफूच दी कित्याक तो पॉलिश केलोलो ना. देन यू वूड से लायक ओके पॉलिश करूंक ना म्हण हाफ, बरें हाफ घे आनी यू वील गो डान्सिंग. वाय म्हाका बरो हिरो मेवला हाफ रेटीक. वयव ना. तूं कित्याक रिजॉयस कोता? बिकॉज यू पेड नो. आमचें संवसारी मायंडसेट कितें? आमी रिजॉयस कोत्तेली बिकॉज वेन वी पे and when we take that valuable thing. Yes or no? Is this not a valuable thing for us that we have forgiven once and for all eternally? Yes or no? वो हिरो न्हू आमकां आमच्या जिवितान, पूण आमकां हो मातसो कोडू लागता. कित्याक? कांय करूंक ना न्हू हांवें एफर्ट. कित्याक एफर्ट करूंक ना? बिकॉज इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. समजता? एफर्ट म्हाजो तितून कित्याक ना? म्हजे वर्क्स कित्याक ना तितून? म्हजी कोरणी कित्याक ना तातून? कित्याक तें जावन आसा देवाचें देणें फुक्याचें आमकां दिलां. कित्याक तेजें फारीकपण, तो हिरो सारको हें फारीकपण व्हडलें म्हत्वाचें जावं व्हडलें वालोराचें,
पूण ताचें वालोराचें फारीकपण कोणें केलें? केलां कोणें? तेका फुकट न्हय तें. ही समजणी घेवंक जाय. म्हाका फुकट, पूण ताणें फारीक केलां. इट्स नॉट दॅट ताका व्हॅल्यू ना. संवसारान कित्याचोच व्हॅल्यू ह्या सॅक्रिफिसाचेर आमी मॅच करपाक जायना. जे जेजून केलां तें ही पेड फॉर मी. एवरी इंडिविज्युअल हॅज टू से दीस, म्हजें फारीकपण केलां. जेन्ना समजणी येता, म्हजें फारीकपण दिलां, म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिलां. समजता? सो म्हाका हें फुकट, पूण हें तेका फुकट न्हय. ही समजणी आमी घेवची गरज. आनी आतां जेन्ना संवसार म्हणटलो, हाव डू यू नो तुजें पातक फॉरगिव जालां? कम ऑन, ओपन द स्क्रिप्चर, रीड इट, स्टोर इट, फिट करून दवरूंक जाय. वन्स एंड फॉर ऑल, इट्स डन डील. संवसार येतलो आमकां फटोवपाक जावं आमकां सांगपाक तुजें पातकाचें फारीकपण जावंक ना, पुर्वजांचें शिराप आहा तेका लागून तुमचेर वायट घडोवन येता. क्रायस्ट हॅज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ बाय बिकमिंग कर्स हिमसेल्फ ऑन द क्रॉस. अँड कर्स इज एवरीवन हू हँग्स ऑन अ ट्री, हू हँग्स ऑन अ क्रॉस. अँड जीसस हँग देर टू रिडीम you and me from the curse of the law. Did you hear this kind of teaching where people comes and say पुर्वजांचे शिराप आहा, हे आहा ते आहा? वय ना. आनी मागीर आमकां भिरांत, तेका लागून म्हाका सक्सेस ना, तेका लागून. There comes the lamp of God who takes away the sins of the world, the curse of the world. Yes or no? So जेजून आमची पातकां काडलीं, पातकां पुसून काडलीं, धुवन काडलीं, आमकां निवारलीं. हालेलुया. हे आमी कुसियासान आमच्या घालून दवरपाक जाय. दीस आनी रात ते कुसियासान आमी तें उतर दवरूंक जाय. आमचें बोगसणें जालां. आयज संवसारान आमच्या सांगात कोणाचो सांगात आसो या नासो, पूण देवाचो सांगात सदां काल आमचे सोवे आसा. आमची फॅमिली जावं, आमचो घोव जावं, आमची बायल जावं, आसोत नासोत, पूण देव म्हणटा हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. खंयचेय परिस्थितीन तूं आसूं, हांव तुज्या सोवे आसा, हांव तुज्या सांगात आहा. आय गो बिफोर यू. हालेलुया. थँक यू जीजस. समजता? संवसार म्हणटलो तूं एकसुरो पडला, संवसार म्हणटलो तुजे कडेन एकल्या कडेन भार उखलूंक जायना, संवसार म्हणटलो तुजे कडेन तें जायना, तुका जावचें ना, तुका सांबाळूंक जावचें ना, तुका तें सगळें करून घेवपाक जावचें ना, कित्याक तूं एकलो कितें म्हूण करतलो. पूण तें एकल्यान समजणी घेवंक जाय, हांव एकलो ना, पूण म्हजो जीव हो देव म्हज्या भितर आसा. आनी हांव जें कितें करतां म्हजे वस्तंगी करिना, पूण त्या जिवे देवा वस्तंगी करता, तो म्हज्या भितर जो म्हाका जैतिवंत आनी शक्तिवंत करता. हालेलुया. थँक यू जीजस. ही समजणी आमकां मेळपाक जाय. ही समजणी आमी उतरां सोवे आमी घेवंक जाय. कित्याक आमचो कम्फर्ट, आमचें थारोण एक जावन आसा देवाचें उतर. कित्याक देवाचें उतर आमकां म्हणटा की देव आमचे कडेन ताच्या उतरांतल्यान आमचे कडेन उलयता. देव तर म्हाका बासावणी दिता, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी केन्नाच सांडचो ना. वय ती बासावणी खरी, सोर्ग आनी संवसार सोरत, पूण म्हजें उतर केन्नाच सोरचें ना. इवन दो हांव पडटां, इवन दो म्हजे कडेन पातक घडलें, वायट घडलें, कितेंय घडलें, उतर बदलचें ना. समजता? देव म्हणटा हांव तुका सोडचो ना, सांडचो ना. वय तो तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. पूण तूं तर चिंताय तुज्या कुसियासान म्हजे वस्तोंकी हांव करतां. देव म्हणटलो तूं तर करता जाल्यार हांव कितें करूं? तुका तर करूंक जाय तुजें सगळें, तूं करता म्हणून, जाल्यार हांव आनी कितें करूं? गॉड वील नॉट डू. बिकॉज द सिस्टम देवाचो तसो चलना. पूण जेन्ना तूं तेजेर पाती येता, जेन्ना तूं तेजेर डिपेंड रावता, तो आपली तुका पदवी, आपली शक्ती तुका दाखयता. हालेलुया. थँक यू जीजस. सावलूची खबर आमी पळयलेली आदल्या कोरारान. मातशी या कंटिन्यू. ओके. सावलूची खबर आमी आदल्या कोरारान पळयल्या. जेन्ना तो झुजाक वेता आनी तो गोलियात येता झगडपाचो आसता तांचे कडेन. गोलियात कितलो व्हडलो आसता? जायंट. वय ना, व्हडलो जायंट म्हणला सारको, आनी सारकें आंग वस्त्र घालून येयला. आनी सावलू राजा सगळीं पोरजां घेवन लिपला काय धांवंक झगडोंक गेले काय लिपोन झगडोंक फुडें सरलो काय लिपोन रावलो? कित्याक लिपोन रावलो तो? सावलू सॉल लिपोन रावलो. कित्याक लिपोन रावलो? आवय इतलो व्हडलो गोलियात, म्हज्या जिवितान आतां झगडोंक जाय, आनी तो चॅम्पियन हूंय त्या वेळार. वय ना, फॅलिस्टिनियन चॅम्पियन खंय झगडोंक, आनी तो म्हणटा चॅम्पियन येयला आनी चॅलेंज करता राजाक. यो म्हणटा, एकलो योत म्हणटा. आनी सावलू लिपला. कित्याक? सावलू म्हणटा आतां कितें, हांव कसो झगडो, हो इतलो व्हडलो
केदो व्हडलो सावलू कितें पळयता भायले तेजे स्ट्रक्चर पळयता तो कितलो व्हडलो वय ना ताजी भायली ताकद पळयता पूण सावलू इसरलो म्हजो करार म्हज्या जिव्या देवा सोवे आसा म्हूण वय ना आनी हांगा जेसी कितें म्हणटा आपल्याच्या पुताक दाविदाक जो बोकड्यो राखण्यो आसता कितें म्हणटा वस आनी तुज्या भावाची खबर घेवन यो आनी हें कितें खावंक तांकां दी आनी यो येस नो डीड यू नो दॅट बूक ऑफ सॅम्युएल फर्स्ट लेटर मागीर आतां जेन्ना दावीद वयता दावीद हातयारां घेवन गेला झगडोंक कितें घेवन गेलोलो तें सदांचें न्हू तेंच घेवन गेलो तो ओके तेंच घेवन गेलो आतां तेचें काम कितें सँडवीच दितलो ब्रेड दितलो आनी आपूण येतलो वय ना कित्याक ताका तेंच धाडलां न्हू सो ही ओबेड हीज फादर आमी ओबिडियंट जावंक जाय आमच्या बापाक देवाच्या उतराक सो आतां तो गेलो आनी आतां तो म्हणटा वो आनी कोण कितें चल्लां कशें चल्लां खबर काडटा वय ना आतां तेजे भाव म्हणटा तूं हांगा कितें करूंक आयलाय बोकड्यांक थिंगा सांडून तूं वच तुजें कितें चिंतना आहा तें आपूण जाणा तूं वच म्हणटा वय ना तो भावाक काय म्हणना सोडटा आनी दुसऱ्याक गड्डता आनी तेका विचारता कितें चल्लां खबरो काडटा वय ना तें म्हणटा ना आतां हो येयला व्हडलो आनी कितें कितें सांगता तो म्हणटा आपूण वयता कितें घेवन गेला तो कितें तरी येला हातयारां घेवन गेलोलो कांय व्हरोंक ना तेजें कितें सदांचें कितें आहा तें गोलियात कसो मारलो म्हणटा फातरान मारलो म्हणटा एक पत्तर से मारा ते कातार ना तें बरयलेलें हा सो आतां तो घुमा के मारा बरें हा ओके ओके आतां तो वयता तो गेलोलो कितें करूंक फकत कितें ब्रेड दितलो आनी सँडवीच दितलो आनी येतलो म्हूण येसो न्हू पूण आतां तो पळयता थिंगा कितें चल्लां हे सगल्या भिरांतीन बोल्ल्या वय ना आतां हो म्हणटा कितें जालां आपूण वेता म्हणटा सावलू कितें कोता सगले आंग वस्त्र घालता झगडपाचें आनी तूं इल्लोसो भुरगो म्हणटा तूं कितें झगडटलो तो म्हणटा आपूण वयता आतां सगले आंग वस्त्र घालता आतां आंग वस्त्र तें आमर घातल्या उपरांत तेजे कडेन चलोंक जायना वय ना आतां हे सगलें घातल्या आनी लिपोवन बसल्या कितें केलां घातलां खरें सगलें आमर आनी लिपोवन बसल्या कित्याक तें कितें पळयता ताका भायल्यान पळयता हे दवडलो आहा पळय तो आतां आमी जेन्ना आमचेर संकोश्ट येता आमी संकोश्टाक पळयता सायबा हें जातलें जावचें ना म्हज्या लागीं हो तोल मारपाक जायना ह्या संकोश्टाचो येयला केन्ना परिस्थिती हे भाशेन जिवितान येयल्या वो ना परिस्थिती गोलियाता भाशेन दिसती पडल्या वय ना दिसल्या येस आमची परिस्थिती आमकां तो एक व्हडलो गोलियात कसो दिसता ते भाशेन जे भाशेन सावलू आनी ते सगले तांच्यांनी ते गोलियाताक पळयलो तांकां कितें दिसलें आमकां हो सामको हो चिड्डान मान उडयतलो वय ना आतां हो दावीद म्हणटा आपूण वता आंग वस्त्र घातलें 2 पावलांचें जायना काड हें नाका म्हाका कित्याक लागोन आपूण तो वयता म्हणटा कित्याक लागोन तो म्हणटा हे झूज मोजें न्हय म्हज्या जिव्या देवा सोवे म्हजो करार आसा आनी हो कोण जो जिव्या देवा मुखार उबो रावपाक अनसर्कमसायज्ड मॅन वो म्हज्या जिव्या देवा सोवे उबो रावपाक एका शक्ती आयल्या हेका हांव पळयता कित्याक हेचे कॉन्फिडन्स खंय आहा हांव इल्लोसो भुरगो म्हूण 17-18 वर्सांचो भुरगो म्हूण हेचे कॉन्फिडन्स कित्यान आहा देवाचेर तेजो कॉन्फिडन्स वचपाक ताचें कितें ताजो जर्नी कितें आहा देवा सोवे ताजो संबंद देवा सोवे ताजें रिलेशन देवाक ताणें कोण ना त्या जाग्याचेर एनकावंटर केला ताजे कॉन्फिडन्स ह्या गोलियाताक पळोवन ताचे कुशियेस इतले गोड जाता ते येद्या व्हडल्या गोलियाताक पळोवन कित्याक जेन्ना तो एकलो त्या दोंगराक आसता तेन्ना जीव ह्या देवाक अणभवला ते सुवातीचेर आनी तेजो प्रूफ आमकां त्या उतरान मेवता कित्याक तो म्हणटा वो देव तर म्हाका शिवाच्या आनी त्या भालूच्या तोंडांतल्यान म्हज्या हिंडांक भायर काडपाक तर म्हाका शक्ती दिता ह्या गोलियाताक मारपाक देवाच्यान व्हडलेशें कांयच जायना वो जावं कितलोय व्हडलो पूण म्हज्या जिव्या देवा मुखार कांयच प्रॉब्लम व्हडलें ना आयज घोडेक हांव एकलो गरबाची परिस्थिती सांबाळटा ओ सिट्युएशन सांबाळटा आनी केन्ना केन्ना एक दीस असो येतलो आय एम टायर्ड जायना म्हजे कडेन आनीक हे प्रॉब्लम जावं हे सिट्युएशन फुडें व्हरोंक जायना गिव अप जाता रिमेंबर डेवीड स्टोरी तेणेन तें झूज
आपणाचेर घेवंक ना, पूण तेणें म्हणलें हें झूज देवाचें. हांव थिंगा वयतां खरो, पूण म्हज्या उद्देशी देव झगडटलो. कित्याक दीस बॅटल इज नॉट मायन, दीस बॅटल इज गॉड्स बॅटल. सो नो मॅटर तुमच्या जिवितान तुमी आयज कसल्याय परिस्थितीन वसात, पूण जी परिस्थिती तुज्या जिवितान आयज आयल्या, जावं तुका व्हडलो गोलियात कसो तुज्या जिवितान तुका दिसती पडटा, त्या प्रॉब्लमांक त्या गोलियाताक पळयात जे भाशेन दाविदान पळयलां. समजता? कसलेय प्रॉब्लम जावं ब्रदर, कितले व्हडले सिट्युएशन आनी कितले व्हडले खडप आसूं न्ही जिवितान, जे भाशेन दाविदान त्या गोलियाताक पळयला, ते भाशेन तुमी त्या 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 गोलियाताक तुमी पळयात जे भाशेन दाविदान पळयला. कित्याक दावीद सारको स्ट्रॉंग आसलो. म्हज्या जिव्या देवाचेर म्हाका विश्वास आसा. जोरी तर तो म्हाका शिवाच्या तोंडांतल्यान सोडयता, हें कांयच न्हू. आनी मागीर तो कितें करता, आपणाचें घेता, एक पत्थर से मारा, आनी कितें जाता, आनी तो रावता. तो पयलो तेजी खेबाडा कोता, वय ना, हें कितें धाडलां, इल्लोसो म्हाका मारपाक हेका धाडला, हें कितें, हें तें सुण्या मुखार हें हाड उडयना ते भाशेन तुका आपूण म्हणटा तो नात करून उडयतलो, सुकण्यांक खावयतलो म्हणटा. आनी हो म्हणटा तूं म्हाका खावयतलो. वय ना, आयज आमी आसता, पूण तें सिट्युएशन चिता. येदो व्हडलो गोलियात आमच्या जिवितान येता, येदे व्हडले अदृश्ट आमच्या जिवितान येता, दोळ्या मुखार आमकां प्रॉब्लम्स दिसती पडटा. पळोवया तो लेन्स घालून देवाच्या उतराचो. वे देव म्हणटा, ज्या जाग्यार देव म्हणटा हे झूज तुजें न्हय, पूण हें झूज म्हजें, हांव तुजें झूज झगडटां, तूं म्हजेर पातये. कसलेय अदृश्ट तुज्या जिवितान आसूं न्ही, तूं देवाचेर पातये, ताजे शोकतेचेर पातये, ताच्या एबिलिटीचेर तूं पातये, आपल्याचेर न्हय. आमी तर आमच्या उद्देशी झूज झगडोंक सोदता. सावलू भाशेन आमची गोत लिपोन बसपाची, आनी मागीर लिपोन बसून बसून आमी पळयलां थिंगासर देवाचें उतर म्हणटा की आमकां बरयलेलें आहा की एका एका दिसाक तो आनीक आनीक ती पोरजां फुडें फुडें येत आहली, फुडें फुडें येत आहली. समजता? जितले जितले दीस वेताले तितले तितले ते फुडें फुडें येताले. आनी एक दीस असो येवपाचो, भिरांतीन बसून थिंगा हेंकां सगल्यांक ते ओवरटेक करपाचें. हालेलुया. पूण दावीद त्या सुवातीचेर पावता. कसल्या कारणाक तो गेल्लो, पूण देवाची येवजण देव जाणा. आनी आमकांय तर देवाची येवजण आमचे सवे आमकां गमोन येवपाक जाय जाल्यार उतराचेर आमी पातयोंक जाय. दीस आनी रात ह्या उतरा सवे आमचो संबंद आसपाक जाय. पूण केन्ना आमी कॉन्फिडन्स आसतली, सांगात पळय तुमकां उगडास जाल्यार. कॉन्फिडन्स देवा मुखार आमकां केन्ना येतलो, जेन्ना आमचे कॉन्शियन्स क्लियर आसतले, गिल्टी आसचें ना. आमचे कुसियेस जेन्ना निवळ आसतले, उणेपणाचें आसचें ना, हांवें अशें केलें, हांवें तशें केलें. हालेलुया. गूड. ओके. उणेपणाचें जेन्ना आसचें ना, तेन्ना देवा मुखार रावपाक आमकां कॉन्फिडन्स आसतलो. दाविदाच्याच उदाहरणान आमी पळोवया की दावीद आपूण आपले शोकतेचेर पातयेलो ना. जरी तर तो आपले शोकतेचेर पातयेलेलो, तो चिंतपाचो हातयार ना, स्वोर्ड ना, आमर ना, कांय ना, इल्लोसो भुरगो हांव कितें झगडटलो इतलो व्हडलो जायंट, हांव धांवता म्हज्या डॅडीच्या घरा, हांगा नाका. वय ना, म्हणचो नासलो, म्हाका हिंगान त्रासांनी पडोंक धाडला, जीव वाटान धांवता हांव. येस नो. He could have said if he would have depended on his ability or his strength. ताजे शोकतेचेर तर तो पातयेतालो आनी ताच्या तर ताकतीचेर तो पातयेतालो, तो घरा धांवतलो आसलो. आनी हें घडोवन केन्ना येता, आमकां एक समजणी, एक एक प्रकाशणी मेवता जे दाविदाच्या उदाहरणांतल्यान, दाविदाच्या स्टोरींतल्यान, की तो एकसुरो आसतना बापा सोवें ताजो संबंद आहा. संबंद देवा कडेन नासतना आमकां कॉन्फिडन्स येतले. देवा सोवे तर आमचो संबंद ना, आमकां देवाचेर आमकां कॉन्फिडन्स येना. हें जावंक जायना, जावचेंच ना. तें क्लॅश जाता. देवा सोवे तर आमचो संबंद ना, देवा कडेन आमकां देवा मुखार उबें रावंक आमकां कॉन्फिडन्स ना, ओ कितें करपाक पासून आमकां कॉन्फिडन्स आसचो ना. एक बोल्डनस कितें म्हणटा, बोल्डनसाक दोयर आमकां आसचें ना. एक कितें म्हणटा तें काळजीदारपण आमकां आसचें ना. आनी हें आमी पेद्रूच्या उदाहरणांतल्यान आमी शिकल्या. पेद्रून कितें केलें, सुरवातेक 3 फावटी जेजूक नाकारलो. नाकारपाच्या पयलें ताणें कितें म्हणलेलें, हें सगलें तुमकां सोडीत, पूण हांव सोडचो ना, तुज्या सांगाता रावतलो. म्हणटात आमी जेजूक सांगता कितेंय जावं तुजेर हांव केन्नाच शीण करचो ना, म्हणटा त्याच दिसा कोतात. होय ना. कित्याक आमी आमचे अस्तंगी म्हणटा न्हू, हें करचें ना, हांव करचें ना, हांव म्हणचें ना, हांव जावपाक दिवचें ना. आमचे कडेन आहा ती ताकद.
देवा मुखार हांव जावं देवाची शक्ती नासतना कितेंच ताका करपाक आमचे कडेन सकत आहा ना. पेद्रून कितें म्हणलें, सगलें सोडीत हांव मात तुका सोडचो ना. जेजू म्हणटा, कितें तूं म्हणटाय? जेन्ना आपणाक दवरल्या उपरांत कोमो साथ घालच्या ती 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलो जालें. सेम वय वय. पूण गूड न्यूज आमकां हां कसलो? गूड न्यूज आमकां हां येस येस. जेन्ना परत्यान जेजू पुनर्जीवन जालो, सगलें सांगलें आनी जेजू फाटल्यान तो वेता, पळयता, नाकारता, सगलें जाता. बट जेन्ना पळयत आत्मो देवान येता, तोच पेद्रू सगल्यान पयलो आपल्याचो देवाचें शुभ वर्तमान परगोडटा आनी 3000 लोक जेजूक आपलो सोमिधोनी म्हूण मानून घेता. तोच पेद्रू पळयत आत्म्यान भरल्या उपरांत घरा वचना, आपल्या फॅमिलीक मेळोंक खंय वेता? देव टेंपलांत वेता. थंय कोण पळयता? कोणाक पळयता येता थिंगासोर? एक पांगडो आसता, लेम मॅन आसता, ताका पिकोवणी दिता आनी आपली सेवा जी देवाची मिनिस्ट्री चालू आपली दवरीत तो वेता. कित्याक? कोण ताचें देवून येता? पवित्र आत्मो. हे कॉन्फिडन्स आमकां केन्ना येतलें? जेन्ना हे आमचें कॉन्सियन्स क्लियर आसतलें. आमकां खात्री जावं बोल्डनस केन्ना येतलें? जेन्ना आमचें कुसियेस निवळ आसतलें. कुसियेस निवळ आसूंक शकता केन्ना? ओन्ली जेन्ना हांव देवाच्या उतराचेर पाती येता पळय तेन्ना, जेन्ना सोत मानता पळय तेन्ना. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. विक्ट्री केन्ना जातली? जोयतीवनपण केन्ना जातलें? आमच्या जिवितान जे प्रॉब्लम्स आहा तातूंतल्यान आमकां जोयत केन्ना मेळोन येतलें? जेन्ना हांव देवाचेर पाती येतलें पळय तेन्ना. हालेलुया. समजता? सो कितें आमी आयकोंक हांगासर येता ताचो आमी फायदो घेवंक जाय. समजता? देवाचें उतर कान दिवन आयकोंक जाय. थँक यू जीसस. एक एक सेकंड, एक एक घोडी आमच्या जिविताची आमकां मोलादीक हे देवाक आर्गां आनी वाखाणी दिवपाक. येसो न्हू? देवान हो दीस आमकां फावो केला ताका वाखाणपाक, ताका दिनवासपाक. पूण वाखाणटलीं दिनवासतलीं केन्ना? जेन्ना आमकां गमतलें बापान कितें केलां आमकां. वय वो ना? जोरी तर आमकां समजोणी येत ना कितें केलां, आमी वाखाणची ना, आमी शिणपाक बसतलीं. येस, समजोणी नासतना देवाक आमी शिणटेलीं. अशें कित्याक जालें, तशें कित्याक जालें, म्हज्या जिवितान अशें त्रास कित्याक आयले, देवाक शिणटेलीं. पूण हें जेन्ना स्वत आमकां गमन येतलें, देवान आपलो मोग आमचे सवे कसो आमकां दाखयला, कितें सॅक्रिफायस केलें हें समजोन येतलें, तेन्ना शीण न्हय पूण तेन्ना दिनवासणी, वाखाणणी. समजता? हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. हांव स्वत मानता तुमकां समजोणी आयल्या म्हूण बोगसोण्याचेर कशें आमकां देवान बक्षिलां आनी आमकां आनीक बोगसोण्याचें फारीकपण दिवपाची गरज ना, पूण जेजून ऑलरेडी दिल्या. पूण फकत आमी तें सोत मानून घेवन त्या बोगसोण्यान आमी जिवंक जाय. जें जालें म्हूण इट्स ऑलरेडी डन. कोणूय येवन आमकां सांगो तुजें पातकाचें फारीकपण जावंक ना, तुवें अशें केलां म्हूण हें तुका घडटा. रीड द वर्ड. अलाव द वर्ड तुजें मायंड रिन्यू करपाक. दॅट्स वाय नोईंग द वर्ड ऑफ गॉड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाचें उतर आमकां म्हणटा होजाया 4:6 म्हजे परजेचो नाश जाला म्हणटा. कित्याक? म्हजे परजेक म्हज्या उतराची जाणवाय ना. उतराची जाणवाय ना आमचें कितें जाता? आमचो नाश जाता. कोणाक तरी जाय आमचो नाश जालोलो, देवाकूच नाका आमचो नाश जालोलो. पूण आमी तर देवाच्या उतराची जाणवाय तर घेना. ते जाणवाय ना म्हूण सैतान येवन आमकां नाका जालेली सोजमणी संवसाराची दिता आनी आमी ते सोजमणेन घुस्पोता आनी आमी नाका जालेले प्रमाणे आमचे जिविताचे चाल चलता. समजता? पूण हें उतर पुस्तक सगल्याक सेम. येसो न्हू? हें सेम उतर जें देवान आमकां दिलां ताची आमी जाणवाय घेवया, तातूंत आमी वाडया, चोडया. येसो न्हू? आयज जायतीं जाणां तुमी नवी बाळकां आसतलीं क्रिस्ता सवें. करेक्ट? नवी बाळकां, नवो जोलम आमचो जाता. नवो जोलम जाला म्हूण संतोश खरें आमकां. साल्वसांव आमचें जाला म्हूण संतोश खरें आमकां. पूण खंयच्याच भुरग्याक जेन्ना नवो जोलम घेता ताका बेबीच रावपाक जाय वो ताका वाडोंक जाय? आं, ते भाशेन जी आमी बाळकां नवो जोलम घेतला क्रिस्ता सवें बॉर्न अगेन आमी जाल्या, बाळकांच रावपाची ना, आमी वाडोंक जाय आनी चोडोंक जाय ह्या सोतान. समजता? जेन्ना जितलें हें सोत गमन येतलें, जितलें आमचें मन नवसरणी जातली आमच्या मनाची, तितली आमी अधिकारान चलतलीं. तितली आमी अधिकारान चलतलीं.
नवो जोलोम आमचो जाला, नवी आमची रचना जाल्या, हेजो अर्थ असो ना की हांव जैतिवंतान चलतलें. बॉर्न अगेन जे क्रिस्ती भाव भयण जाता, they also live a defeated life, a broken life. Why? Mind is not renewed. They receive Jesus as their Lord, God and Savior. But continuation in the word is not there. Understanding of the word is not there. सो जेन्ना आमकां समजणी तर उतराची ना, आमी सुटकेचें जिवीत जियेतली, उदारपणाचें जिवीत जियेतली, बोगसोणें जाला म्हूण संतोशाचें जिवीत जियेतली ना. समजणी येता? सो हें उतर आमकां मेवलां खरें. एक बाळक कशें ल्हानाचें व्हड जाता, आमी ह्या उतरान ल्हानाची व्हड जावंक जाय उतरान. जी आमी बाळकां आहा ती मॅच्युअर जावंक जाय उतरान. हालेलुया. एक धाकटुलें भुरगें जेन्ना जल्माक येतात, डॅडीच्या ऑफिसान वता आनी बिझनसान आपूण पार्टनर जाता. मॅच्युरिटी जाय. अधिकार घराचेर घेवपाक मॅच्युरिटी जाय. 5-6 वर्साचें भुरगें डिसिजनां घेता घराची, माय पाय सोंपयता तेंचेर डिसिजनां घेवपाक ना, कित्याक तें बाळक आहा, तें भुरगें आहा. हें भुरगें मॅच्युअर जाल्या बगर अधिकार घेवपाक ह्या भुरग्याक समजना आनी बापूय त्या भुरग्याक अधिकार घेवपाकी दिना. सो जरी तर आमकां अधिकारान चलपाक तर आजुनूय जायना, इट मिन्स आमी ह्या उतरान आमी वाडोंक जाय आनी मॅच्युअर जावंक जाय. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हांव स्वत मानतां तुमकां समजणी येता म्हूण आनी प्रोसेस चालू आहा आनी जातलें. स्लोली आमी वाडटलीं. भुरगीं कशीं स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज वाडटा, ते भशेन आमी ह्या उतरान पूण कंटिन्युटी जाय उतरान. कंटिन्यू करात. खंयूय तुमी आसो, तुमी कंटिन्यू करात. ऑनलायन चॅनलाचेर आमच्यो जायत्यो टिचींग आहा, आयकात कितें तुमकां जाय. आनी ऑन टॉप ऑफ दॅट आयकात म्हणजे आयकोवत रावं नाकात, उतर वाचात, स्क्रिप्चर काडात, पळयात, वाचात. हालेलुया. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. ओके. कोण येता क्लोजिंग प्रेयर करपाक? प्रेज गॉड. कम ब्रदर. No, it's okay. जालें. This side. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बापा, तुका आयच्या दिसा पासत आर्गां दिता आनी ह्या रितीरा पासतूय तुका आर्गां दिता. आमच्या रितीर खूब बरे भाशेन तुवें मांडून हाडलां आनी तुवें आमकां जायती शिकोवण, नवी शिकोवण फावो केल्या आनी आमचें मन नवसरलां. त्या पासत तुका आर्गां दिता, तुका दिनवासता. आयच्या दिसाक तुवें आमकां भोव व्हडती शिकोवण दिल्या पासतूय तुका दिनवासता. आनी हें आमचें रेतीर ह्याय फुडें चालूच उरता म्हणून तुका आमी दिनवासता. तूं आमकां अदीक आनी अदीक तुज्या उतरान वाडयता आनी चडयता आनी हें उतर दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आमकां तुवें विचून काडल्यात म्हणून तुका हांव दिनवासता. तुका वाखाणटा आनी तुका दिनवासता. हें आमी जेवण शेवूंक वेतात, तेय पासत तुका दिनवासता. आतां आमी तुजें रोगत पियेतात, तुजें मांस खातात आनी आमी तुजे भितर जियेतात आनी तूं आमचे भितर जियेतात. त्या पासतूय तुका दिनवासता आनी हें मागणें कोत्ता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. थँक्यू जिजस.